Namo Namo Jesu Christa Unyaru Paripunascha Namo Namo Survundara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Unyaru Paripunascha Namo Namo Survundara Sakramentatam Karakcha Sagi Sodivtu Amkamelo Raula Depon lipon tuve undia cheru getla Undia vaina eu tu amcheka sata Amcha mogan bor tuka sama pita Namo Namo Jesu Christa Unyaru Paripunascha Namo Namo Survundara Sakramentatam Karakcha Jiniche suk duk tukha sanghong aidha Tuche tan bu svon ashiu hangarao liao E Jesu ye amka melo to ye Tuche gur peche Denya bandar ke Namo Namo Jesu Christa Unyaru Paripunascha Namo Namo Survundara Sakramentatam Karakcha Sumi amcha sangata asa Namo Namo Jesu Christa Unarupar amcha sangata melong amka melong gailla Sadan amka rakon amka poson Vartyataran amche chivit deuncha Sarvespra Sarvandara amcha mogacha Jesu Dunso amso adar amso poshandar Amcha chinieche suku duku sakkari duka Az ami sangonko ailiao Lagi sertau somya saktau tochi gorsa Toche sangi ravan visartan chine gorsa Santu satau amin kevon toche darshan Sakshi tuka ami tuja pavitra sparsha Amka pehla somya Namo Namo Jesu Christa Namaskar tuka pawa somya Unyaru Paripunascha Amka melong gaila Jesu Namo Namo Survundara Amcha poshandara rakondara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Jesu Christa Unyaru Paripunascha Amka melcha Namo Namo Survundara Amsa mokarcha Sakramentatam Karakcha Alleluia 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 Alleluia
Hallelujah. 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 आमकां मेळो गायला सम्या तुझे जगताची वरते भाग आमकां दिला सम्या ओ वेळ आयन वेळ आमकां दिला गते तुका आमी आर्गां दिता होगळा दिता सम्या तुजो आदार आमी मागता सम्या तुज्या वताची विधान आमकां वांटेले केला सम्या सम्याचो आदार सदा आमकां मेळटा सम्याच्या बरेपण आमी लागता हालेलुया 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 सगळे आमची दिश्ट सम्यात आहे वरया सम्या मेळो आमी आयल्या लक्षल नावन पयशेल नावन आनी जायती जाणां येवन आसात ताणें बऱ्या शबैतान पावच्याक सम्या लागीं मागया आमी मागतना सोमी दिता आमी मागतना सोम्या थंय एक जाता आमी मागतना सोम्याच्या आवडत्या संबंधांत आमी जिवाळ जाता ह्या खातीर सोम्यान आमकां आपयलां हे म्हजे सरसी म्हाका मेळोंक आयल्यात तर संपूर्ण तरान हांव तुमकां मेळटलो कित्याक सोम्या शिवाय आमकां कोणूच ना सोमींत आमचें फर्स्ट प्रायोरिटी हें आमकां कळीत जावंक जाय कोण आमकां आज आसा आमच्या सांगता सोमी मात कोणेंय सोडल्यार ही सोमी आमकां सोडिना कोणें आमकां नाका म्हळ्यार ही सोमी आमकां नाका म्हणना देवाचें वर्तें योजन तें जावन आसा देवाचें वर्तें योजन आपल्या पुता मारिपात ताणें आमकां दिल्लें जावन आसा आनी त्याच किर्तनाद्वारे तोच जेजू आमकां वर्त्या तरान मेळच्याक आमचो बाप तसो सर्गांत आमच्या खातीर जायतें बरेंपण केल्लो म्हणटा गुंडायतां सरस्परा हांव तुका उलो मारतना सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 गुंडायच्या काळजाच्या गुंडायतान हांव तुका उलो मारता सम्या म्हज्या उल्याक पाळो दी म्हज्या उल्याक कान दी म्हज्या उल्याक चीत दी कित्याक हांव तुजो भुरगो आनी तुजें भुरगें आज आमी आयल्या हांव दरवाडा मोगान आयल्या जायतो वेळ पैण करन आमी आयल्या आनी ह्या पैणांत आमी एक जावन जियेत आसतना सोमी आमकां खंडीत जावन आमचो सॅक्रिफायस मेसो वता कित्याक ताणें म्हणलें आसा जो कोण म्हज्या खातीर आपलो जीव दिता जो कोण म्हज्या खातीर आपल्या बापायक आवयक सगळें भंयबाट सांडून आयला ताका जायतें इनाम हांव दितालो त्या सर्गाच्या दायजांत आनी तसलें सर्गाच्या दायजाचें इनाम आमी जोडूंक मग भाव भयणीनो जेजू सांगता एक जावन जियोंक आमकां तो आपयता आपयणे आमी घेतला आनी त्या प्रमाणे जिवनांत एक जावंक आमी पेसाडया सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत एक जाता आसतना सुसेग आसा संतोष आसा उल्हास आसा जायते उमेळांनी बरोवन येवचे ते उद्वेग बऱ्या मनाचे बऱ्या काळजाचे आमी जावच्याक आमकां आपणे दिला त्या खातीर सोमी आमकां सांगता जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी संपूर्ण बरी जाय संपूर्ण जावच्याक आमी बरी जाय तुजो बाप कसो बरो आसा त्याच प्रमाणे तुवें बरें जावच्या तुका आनी म्हाका आपणे दिला त्या देखून आमी देवा बरी जावच्याक आमच्या काळजा मोनान देवा बरी जावच्याक हंकारान न्हय गर्वान न्हय बोवा परबायतारान काळजांत आनी मोनांत एक जावच्याक ताणें आमकां आपणे दिला तसलें आपणे आमी घेवया सोम्याची स्तुती गावचें सोम्याक आर्गां दिवचें सोम्याचो उपकार पडचें हें आमचें दिनवास कित्याक हर एका वेळार सोम्या स्तुती गायता आसतना आमी पळयलें जावन आसा 10 जाण कोडकार गूण जाल्ले आनी तातूंत एकलो मात पाटी आयलो उरयले सगळे तांचेतल्या पळापळ घेतले आनी सोम्यान म्हणलें उतरां पळया तुमी वचून तुमच्या ह्या जागाक दाखया आनी कितें जालें वचून ह्या जागाक दाखयच्या पयलें ते सोलोन वेता वता आसतना गूण जाले त्या देखून मग तेनो सोम्यान गूण करचें खंयच्या वेळा कितें म्हण आमकां कांय कळीत ना सोम्या आमकां खंयच्या वेळा आपडटा म्हण आमकां कांय कळीत ना त्या देखून आमी तयार रावचें त्या देखून सोमीत म्हणा लागलो तुमी ह्या जागाक वचोन दाखया आनी ताच्या उपरांत गूण जाल्लो तो एकलो
10 जाणांपैकी पाठी येता असताना स्वामी म्हणा लागलो गोंड जालो एकलो समारियाकार मात्र गी आणि उरिल्ले 9 जाण खंय गेले 9 जाण खंय गेले म्हणजे काळजा मना वर्त्या तरान आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आभार मानूंक जाय उदार काळज आमचे जावंक जाय आमच्या काळजांनी केदाळ दिनवास म्हणूंक जाय कित्याक सम्यान केल्ले अगाधपण जायते आसा देवाचें बरेंपण आमच्या सांगात जायते आसा मगाच्या भावान आनी भयणीनो तेंचं वर्तेपण आमी वाखाणया वर्तेपण आमी गावया आनी वर्तेपणांत आमी एक जावया सम्याच्या जिवनांत आमी भागीदार जाता आसतना व्हडा संतोशान उल्हासान आमी देवाक बोब मारूंक आसा बार्तिमेय म्हणा लागलो म्हाका जाय ती दिश्ट म्हाका जाय ती दिश्ट आनी तोच जेजू येता आसतना हांव बोब मारली तर खंडीत जावन म्हजी बोब तो आयकतालो आज मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोम्या सांगता कितले एक जावन आसा सोम्या सांगता कितले एक जावन आसा आमी पळोवंक जाय बार्तिमेयाचें काळीज सगळें सोम्या खातीर अत्रेकतालें बार्तिमेयाचें मन सोम्याक पळोवंक आशेतालें दोळे ताचे दिसनातले जाल्यार भितरल्या दोळ्यांनी दैवीक दोळ्यांनी ताच्या मनांत तो सोम्याक पळोवंक आशेतालो आनी अशें आसता बार्तिमेय म्हणा लागलो सोमी म्हाका मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन हांवें पाटी त्या देवळांत भीक मागची गरज ना आनी आज आमी हांगा आयल्या सोम्याचें येणें म्हज्या काळजांत आनी मनांत जालें जाल्यार हांव खंतीन बेजारायंत न्हय खंती दुखांत देरेस्परान न्हय म्हज्या वर्त्या जिवनांत जायतो संतोश भोगूंक शकतलो आनी शकतलीं आनी तसलो संतोश दिवचो जेजू आमच्या सांगात आसा सगळीं आमी एक घडी भर उबी रावया मोगाचे न्हू त्याच सोम्या सांगात एक जावया सोम्या सांगात एक जावन आमी गावंक तयार जावया सोम्याचें नांव आरसूंक सोम्याक वाखाणूंक वर्त्या ताळ्यान वर्त्या मनान सोम्या सांगात एक जाता आसतना आमी कितल्या वर्त्या मापान गायता कितल्या वर्त्या मापान सोम्याक स्तुती करता सोम्याक दिनवास म्हणटा सोम्याक आभार मानता हें सगळें आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण दिवंक आमकां सांगता तर ह्या वेळार सोम्या सांगात एक जावन गावंक आमी तयार जावया पान संख्या 56 56 हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रज्ञा हरसून गावया त्रिएक देवा हरसून गावया आणि देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रज्ञा हरसून गावया त्रिएक देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया जीवदाताराक हरसून गावया जिवीत दिल्याक हरसून गावया कुरपेवंताक हरसून गावया सस्नाच्या बापाक हरसून गावया जीवदाताराक हरसून गावया जिवीत दिल्याक हरसून गावया कुरपेवंताक
हसून गाऊया ससनाच्या बापाक हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया दैविक उसवाडा हसून गाऊया रायांच्या राया हसून गाऊया स्वतःच्या आत्म्या हसून गाऊया सर्पोत्वेधारा हसून गाऊया दैविक उसवाडा हसून गाऊया रायांच्या राया हसून गाऊया स्वतःच्या आत्म्या हसून गाऊया सर्पोत्वेधारा हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या महिमा दिव्या महिमा दिव्या महिमा दिव्या आम्ही महिमा दिव्या महिमा दिव्या महिमा दिव्या महिमा दिव्या आम्ही महिमा दिव्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu आमच्या मंगळा राया मंगळा बाप्पा तुम्ही गेले सगळे बरे बरे मी वाकडता सोमिया तुझ्यावर त्या मंगळा मी जीवगा शेता धनिया Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We love you, Jesus. Hallelujah. सिकैताय धन्या या वेळा आम्ही सगळे बरे मन मानून घेऊन जा जेजू तुझा आधार मागता सौम्या हालेलुया 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 Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. आमच्या काळजात आमच्या मनात आमच्या कोडीत आमच्या सगळ्या जीवनात जेजू तुझा आधार आमका जाय सम्या जेजू 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 तुझ्यावर त्या मगाची जेजूवर त्या मगात राव जेजू मुळे नाव आम्ही आपयत असताना मगाचे पावनं वेळीनो सोडन सोडवर त्या मापान जेजू म्हणून आम्ही आपया जेजूवर त्या मगान आम्ही बऱ्या जेजू जेजू आमच्या काळजात दे आमच्या मनात दे आमच्या जीवनात दे सगळे बरे म्हणून आमका दी सम्या देवर त्या आधार आमका बर सम्या म्हणून आम्ही माग्या जेजू सोवर त्या आधार आम्ही माग्या या वेळा जेजू आमच्या संगत असा जेजू आमका केतना सण सोडिना जेजूवर त्या मगान ताने
दिल्ल्यान सगळे बरेपण आमी वाकाडया हालेलुया 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 सवलांड बकरिया शदी सबरिया चंडला बला 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 ग्लोरिया बले 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 येसु 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 जेजू जेजू ये जेजू ये जेजू माझ्या काळजात दे माझ्या काळजात दे माझ्या काळजात राज कर माझ्या काळजात राज कर जेजू माझ्या जीवनात जायते बरे म्हणारच्या माझ्या मुखल्यान सल माझी वाट नितळ कर मगा तुझ्या वाटेन चलय शो मी द वे लॉर्ड मगा तुझी वाट दाखय सम्या सगळे बरेपण बघच्याक जेजू मगा तू जाय सम्या तुझ्या वरत्या मगान बर सम्या हालेलुया 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 एक वटी एकलो या साख 93 वर्सांच्या का सिस्टरी लगी धर्म बहिणी लागी वेता आसतना ती धर्म बहीण म्हणा लागली काही तुम्ही कितें जावन आसात या जाक म्हणा लागलो हांव एक या जाक मीस भेटयता कोमसार आयकता जायते लोकां बरें करता सक्रामेंत दिता आनी देवाच्या सेवेंत हांव मागणें जाता आनी ह्या वेळार त्या धर्म भयणीन म्हणलें उतरां दॅट्स नॉट इनफ तर ह्या जाका म्हणा लागलो वॉट आय शूड बिकम हांवें कितें जावंक जाय त्या वेळार ती धर्म भयण म्हणा लागली की यू शूड बिकम लिटल सेंट तुवें एक ल्हान सांत जाय ह्या संवसारांत तुज्या जिवनांत एक सांत जालो जाल्यार मात्र तुका आसा तें देवाचें अनुकरण सौम्याचें अनुकरण करता आसतना यू नीड टू बिकम लिटल सेंट्स आमी ल्हान ल्हान सांत जाता आसतना पवित्र सभा वर्त्या तरान बळवंत जाता आमचो क्रिस्ती धर्म बळवंत जाता मात्र न्हय क्रिस्ताचे सांदे बळवंत जातात त्या खातीर लिओन रॉय फ्रांस कॅथॉलिक अशें म्हणटा जिवनांत व्हडली दुखाची गजाल म्हळ्यार आमी एक सांत जायनासतना रावुल्ले व्हडली दुखाची गजाल म्हळ्यार ती पूण आमकां दुखाची गजाल जायत्यो आसात आमकां तें मेळना हें मेळना तें सगळें दुखाची गजाल पूण तो म्हणटा लिओन रॉय म्हणलो म्हणटा कॅथॉलिक ज्या जिवनांत आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत एकच एक दुखाची गजाल आमी सांत जायनासतना रावुल्ल्या म्हगेचे भावन आनी भयणीनो आमकां देवान जायतें बरेंपण दिल्लें आसता शांतीपणाचें जिवन जियोंक आमकां ताणें आपयलां तसोच सांत पाद्र पियो आपल्या जिवनांत जियेत आसतना हर एका वेळार अत्रेकतालो म्हाका सोम्याचे गाय जाय आमी कोणी सोम्याचें दूख मेळोवन दी सोम्याचे कश्ट मेळोवन दी सोम्याचे वळवळे मेळोवन दी सोम्याचे गाय मेळोवन दी म्हणून कोणींत आमी आशा ना दूख आमकां नाका सगळी सूख जायचे पूण पळय पाद्र पियो म्हणा लागलो जेजो तुजे गाय म्हज्यार खंचय तुज्या 5 गायांची दूख हांवें बगी जाय तुजे 5 गाय म्हज्या कुडींत येवं दी आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो तुजे 5 गाय म्हज्या वयर म्हज्या कुडीर तुवें कंसायले जाल्यार त्या गायांच्या वर्त्या देवासपणान त्या गायांच्या सक्तेंत हांव जायतें बरेंपण करूंक शकतालो आनी ताणें केलें जायतें बरेंपण 50 वर्सां ते गाय पाद्रे पियोच्या कुडींत आसले पाद्रे पियो त्या गाय काणोनो हर एक कडेन वेतालो फांत्यार म्हणल्यार बरी मिसाचें बलिदान पेटयतालो आनी त्या वेळा जायते जाण गूण जाताले आजुनूय आमी पळयता मोगाचें न्हू सम पाद्रे पियो कडेन मागता आसतना जायतीं जाणां येता आसतना म्हणचे आसा वचा सम पाद्रे पियो कडेन मागा आनी सम पाद्रे पियो कडेन मागता आसतना त्याच वेळा म्हणल्यार बरी सम पाद्रे पियो ताचे वरती अजापाताय करता कित्याक सोम्या सांगता एक जावन तो जियेलो सोम्या सांगता एक जावन तो जियेलो मात्र न्ही आसता येस सम पाद्रे पियोन एक याजाक जावन आसतना बापा जो पाल दुसऱ्याचे खुमसार आयकल्लें जावन आसा आनी खुमसारी उपरांत ताणें म्हळें ताका तूं एक दीस पापसाहेब जातालोय आनी त्याच प्रमाणे बापा जो पाल दुसरो पापसाहेब जावंक पावलो बोवा परबायच्या मरयेच्या मोगान भरलो सगळ्याक त्या संवसारांत जायतें बरेंपण ताणें हाडलें आनी तो जावन आसा देवाचो व्हरतो मोग ताणें केलो आनी त्याच बापा जो पाल दुसऱ्यान आतां सांत जो पाल दुसरो ताणें पाद्रे पियोक शांतीपणाक पायलें जावन आसा शांतीपणाक पावचो तो वेळ येता आसतना
हो पापसाहेब जावन आसलो त्याच घडये तो म्हणा लागलो हो जावन आसा करो शांत. तर आज हांव आनी तुमी आमच्या जिवनांत शांत जावच्याक शांतीने जावच्याक चड वेळ ना. आमी सोम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना सोम्याच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता आसतना सोम्या खातीर सक्रिफीस भोगता आसतना आमचे दूख आमची पिडा सगळी आमी सोम्याक समर्पीत करता आसतना आमी ह्या संवसारांत शांत आनी शांतीन जावंक जातात. त्या देखून लिओन रॉय म्हणली उतरां एकच एक आमच्या काळजांत दूख आसा तर आमी शांत जायनासतना रावुल्ल्या. आज आमी संतोशान सोम्या सांगता एक जावं जिवे शांत आनी शांतीने जायचंय. आमचें जिवन बरें जायचंय, आमचें जिवन आपुरबायेचें जायचंय, आमचें जिवन आमी सोबयचंय. तर म्हाका भावान आनी भयणीन उबी आमी रावया, सोम्याक आमच्या मदेगांत आपवया. सोम्यान केल्लें सर कृत्य आमी नियाळया. तेजे वर्त्या जिवितांत वांटेली जाता आसतना सोम्याक अर्गां दिवंक सोम्या स्तुती गावंक आमकां मेळिल्लो ऐन वेळ आज वर्त्या तरान आमी वाखाणया आनी सोम्याची स्तुती आमी गावया. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. सोम्यान आशिल्ल्या घरांत शांती समाधान. सोम्यान आसतना सगळें बरेंपण, सोम्यान आसतना जायतें शिवाळपण, सोम्यान आसतना जायतें मोळपण, सोम्यान आसतना जायती दाळाय आनी मायपासपण. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. सोम्या आसतना तसो संतोष उल्हास उरूप सुडसुडाय बरेंपण सगळें सोमी दिता आमकां. त्याच वर्त्या मापान सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या आमले रक्ताच्या बळान ताणें दिल्लें सगळें बरेंपण घेता आसतना आमच्या घरान आमच्या जिवान आमच्या कुडीन आमच्या सगळ्या जिवनांत सोमी सदांच रावूं दी. तेजे पिडार करून दी, तेज्या पिडार आमच्या काळजान जावं दी. तेज्या पिडारांत आमी सदांच जियेत आसतना तोच आमच्या संगता जियेता. हांव न्हय, सोमी जियेता. सोमी जियेता आसतना म्हजें जिवीत बरें जाता, अपुत्र जाता, पवित्र जाता, संपूर्ण जाता. त्याच प्रमाणे देवासपणान भरता. तस जाल्यार जिवीत दिवच्याक आमी सोम्या लागीं मागया. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया स्तुती महिमे सोमी असताना पवित्र आत्मा आमच्या जगात असा कित्याक ताचो तो आत्मा आमच्या थंय येता आसतना सगळे तो शिकयता आणि त्या प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरच्याक आमी आयतीन जाता आसतना तेच्या वर्त्या महिमेन तेच्या पदवेन आमी एक जावया सोम्याची पदवी आमी वाखाणया सोम्या सांगात एक जावन जेवया सोमी आमकां दिता तें वर्तें म्हणो सदांच आमी घेता आसतना सोम्याच्या आदारान आमी आयतीन जावन सोम्याक जाय जाल्यार वर्ते साक्षी जावच्या सोम्याच्या जिवनांत आमी भागीदार जावच्या सोम्याचे जिवन आमी जिवोवच्या आणि सोम्या बरी आमी जावच्याक प्रयत्न करून सोम्या सांगात एक जावन जिवोवंक आमी आशेवया ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे सोम्याच्या समोर आमी आसाव पवित्र आत्मो आमकां जाय पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वाडय जाय पवित्र आत्मा आमचे थंय वाडटा आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय राज करता आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय कार्यरूपी जाता आसतना सगळें जिवित नव्यान बदली जातालें सगळें जिवित पुनरावर्तीत जातालें सगळ्या जिवनांत एक परिवर्तन जावन आमी सोम्याची सांगत आमी आसचें द प्रायोरिटी इज क्रायस्ट पयलो स्थानमान आमी देवाक दिवंक शकतले पयलो स्थानमान आमी क्रिस्ताक दिवंक शकतले आज आमच्या जिवनांत पयलो स्थानमान क्रिस्ताक दिला गी म्हूण आमी पळोवंक जाय आमकां क्रिस्त केदाळा जाय त्या दाळा मात्र आमी सांगत आसा शिवाय हर एका घडये म्हणल्या बरी आमी क्रिस्त सांगत आसा गी हर एका घडये क्रिस्त आमचो गी हर एका घडये आमचे जिवनांत एक प्रार्थना जाला गी म्हणल्या विशयांत आमी अवलोकन करून पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत असलें उणेपण आमकां कळीत जातालें तर तें उणेपण कोण भरती करतालो पवित्र आत्मा म्हणटा पवित्र आत्मा त्याच पवित्र आत्म्यान दिल्लो जेजू म्हणटा हांव त्या पवित्र आत्म्यान तुमचे सांगता धाडटालो आणि तो पवित्र आत्मा तुमचे जीवन संपन्न करतालो तो पवित्र आत्मा कशें तुमी जियेचें म्हण तुमकां शिकयतालो कशें तुमी उलयचें म्हण तुमकां शिकयतालो कोणूय म्हज्या विशयान तर्क करता आसतना तुवें भिवची गरज ना पवित्र आत्मा तुमच्या मारिपात उलयतालो त्या देखून पवित्र आत्मा उलयता तर बरेंच उलयता पवित्र आत्मा उलयता तर सक्ती बरी जावंक उलयता पवित्र आत्मा उलयता तर आमच्या जिवनांत सोम्याचे वर्ते कार्यां उलयता तर पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात आपोवया पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या राज कर पवित्र आत्म्या आमच्या सांगता राव पवित्र आत्म्या आमकां तूं जाय पवित्र आत्म्या तुमचो आमचें दायज पवित्र आत्म्या तुज्या विणे आमकां जिव बारीत कश्ट आमच्या जिवनांत आसले बंदाडी आमच्या जिवनाचे वडण्यो आमच्या जिवनाचे ताळणी आमच्या जिवनाचे अडकळी पानपास सगळे काण पयस सरोंच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सगत ह्या वेळा आमच्या मदगात आमी मागया पान संको 90 पेज नंबर आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगींच्या देवोनु ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगींच्या देवोनु ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सगींच्या देवोनु ये
आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवानो ये सुरवेरतावन रूपाधरणे मनुष्याक तुवे रूपी केले सुरवेरतावन रूपाधरणे मनुष्याक तुवे रूपी केले बापाच्या आत्म्या देतो बळमोच्या आत्म्या येतो बापाच्या आत्म्या देतो बळमोच्या आत्म्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनो ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनो ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या काल तुझी मारी ह्या वेळार पवित्र आत्म्या देव तुजो उजो पवित्र आत्म्या नितळ निर्मळ कर आमकां देखून आमकां तुझ्या कृपेच्या आत्म्यान भर तुझ्या देण्यानी आमकां संपन्न कर तुझ्या वरती अभिरतेंत आमी महिमे भरीत जावच्याक तुझ्या बापाची पदवी आनी महिमा आमचे तरी उर्जीत जावच्या आमचे तरी ती घडोवन येवच्याक आमचे तरी उगडापी जावच्याक ह्या वेळा त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय रोंबय दैविक शब्द सावनासलो शब्दाच्या सक्तीन संसार असलो दैविक शब्द जावन आसलो शब्दाच्या सक्तीन संसार असलो तो कृपेच्या आत्म्या भरतो देण्याने वाट्या कृपेच्या आत्म्या भरतो देण्याने वाट्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनो ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनो ये तसोच दिता ते वरतो मोगाचो बांद एकामेकाच्या मोगान जियोन शिकय सगळ्या मेगा काळजाची आनी एका मनाची जावच्याक सम्या तुजो आदार आमकां जाय पवित्र आत्म्या तुझ्या वरत्या सक्तेन आमकां भर सगळे आमी एका मनाचे आनी एका काळजात जावच्या आमचे ते आसले सगळे वायट खोटेपण कपटीपण सगळे काण उडय नितळ निर्मळ चिणी जिवंक आमकां पाव कर आमच्या तोंडांत कसलें वायट भायर सरनासतना आमच्या काळजांत बरो चिनो तुझ्या उतरांचो भंडार आमच्या काळजांत रोंबय आनी तेच आमच्या काळजांत हांव उमाळोन येवं दी तुझ्या वरत्या मोगाची उतरां तुझ्या वरत्या कृपेची देणी आणि त्याच प्रमाणे तुवें दाखयल्या वाटेचे वर्ते सताचे जिवीत आमच्या जिवनाद्वारे उर्जीत जावं दी मोगाचो बांद तुवें बांदलो सर्गीचो वैभव तुवें सोडलोय मोगाचो बांद तुवें बांदलोय सर्गीचो वैभव तुवें सोडलोय तूं मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग मुच्या काळजांत येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग मुच्या काळजांत आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनो ये आत्म्या देवाच्या
आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गेच्या देवानो ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवाच्या देवानो ये. सगळे आम्ही एक गडीभर आमचे दोळे बंद करूया. आमची काळजां मनां सोम्याक देवया. देवाचें उतर आयकोंक आमी आयल्या. देवाच्या उतरांत एक जावन चियोंक आमी आयल्या. देवाच्या उतराचे बरेंपण आमी साकोंक आयल्या. देवाच्या उतरां मारी पात आमी चियेत आसतना सोमी आमकां दिता तें व्हरतें बाग. तेजे उतरां मारी पात आमी चियोवचें. तेजे उतरां मारी पात आमी चियेत आसतना मगाच्या भावान आनी भयणीनो बरें जिवान जियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. तें आपोवणें आमी घेवया. पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वाडय आनी सडय. त्या प्रमाणे आमी सदांच तुजे संगता जियोंक जाय जाल्यार कृपा आमचे वयर वोत सोम्या म्हण आमी मागया. कित्याक आमी मागिल्लें तो ना म्हणना. घरा काळजान बऱ्या मनान खंय दोग्यात एक म्हज्या नवी मागतात तें हांव ताका दितालो म्हणलो सोमी. आज त्याच वर्ता पवित्र आत्म्याद्वारे आमचो मोग करता. आमकां आनात ताणें सोण सोडूना. आम तुमचे सरसी परतून येतालो म्हणलो सोमी आमच्या संगता सदांच आसा. त्याच उतरां मारी पातो आमच्या संगता चियेता आनी आमच्या संगता एक जावन आसा. जो आमच्या वांजेला ते उतरां आमी आयकव्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातोन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारी पात येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. तेदवा हांव तुमचे थंय एकवटान रावतालो. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. हांव दाखवाल तुमी पांडे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. सोमी म्हणटा म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकणी तुका क्रिस्ता. बसया मोगाच्यानो. ह्या ब्रेस्तर दीस सांब लॉरेन्सच्या वर्त्या पुनशेताक आमी आयल्या. आमी येता आसतना एकच आमचो इरादो. सोम्यान आमकां जायतें बरें करी जाय. सोम्यान आमकां आमी आशिल्लें दी जाय. मात्र न्ही आसता थोड्यांचो आमचो इरादो जावंक पुरो. म्हज्या मतीन जायते संतोश जाय. म्हाका समाधान जाय. म्हाका जियेत आसतना म्हजें जिवन सुफळ जावचें. म्हजें कुटुंब बरें जावच्याक आनी म्हजें मुखलीं योजना सगळीं संपूर्ण जावच्याक देवान हांव ह्या पुनशेताक येता आसतना म्हाका तें फावो केलें जाल्यार पुरो म्हण जायते जाणां आमी चिंतून येता. कित्याक हर एका पुनशेताक येता आसतना आमचें योजन इतलेंच. ह्या पुनशेतान त्या सांता मारी पात आमी मागिल्लें देव आमकां दितालो. तो सांत आमच्या खातीर विनंती करतालो. सांब लॉरेन्स आमकां सोण सोडचो ना. सांब लॉरेन्साच्या पांया तळे गेल्यांक तो केन्नाच कल्यात आनी धडचो ना म्हणलें. एक वर्तें बावडताचें देणें तें आमचें थंय रोंबलां. त्या खातीर आमी आज जायतीं जाणां पुनशेताक वता, रेतेरीक वता, मिसाक वता, सक्रामेंत घेता. देवाच्या वत्या देवास्पणांत आत्मीकतान आमी आत्मीकपण जियोंक आशेता. हें सगळें भोव बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशे आहात तुमी? सगळे बरी आहात? वय. खंडीत जावन आमी बरीं आसांव आनी बरीं आसोंक जाय. कित्याक आमी आसांव सोम्या सांगता
आणि आमकां एक वर्ते देणे सम्यान आज हांगा म्हणल्या परी ताच्यात उतरांनी म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकचे ना. त्या देखून आज आमी पळयता हांव थोडे जाण म्हणटात हांव देवाक पातयेन हांव नास्तीक. आणि त्या मनशाच्या जिवनांत सुखी धाड, त्या मनशाच्या जिवान ड्राय म्हणटा आमी, ड्राय बोन्स, ड्रायनेस म्हणटा. आतां पावस रावलो आनी मुखार पळयतात तुमी भुंय सुकतली, तण सुकतलें, थोडीं झाडां पाळां आनी सगळीं सुकतलीं. आनी त्या वेळार पाचवी रंगळ पृथ्वी आमकां पळोवंक मेळना. त्या झाडां आमी म्हणटा थोडी सुकी धाड पडल्या. तशेंच जेजू नातिल्लें जिवन सुकी धाडीचें हे आमी थोडे फावटी अनुभव केला जावंक पुरो. आनी अनुभव केला तें बरें, कित्याक म्हळ्यार जेजू नासतना जिवंक बारीक कश्ट मोगाचें. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा जिवीत देवान दिल्लें देणें, हर एकल्याक जिविताचें देणें देवान दिलां, हर एकल्याक आमकां दिलां. आनी कितले वर्सां जियेता म्हणलें सयत आमकां कळीत ना. आमी पळयता ह्या दिसांनी जायते जाणां त्या जाणां म्हणल्या बरें तरणाटींच मरतात. प्रायाची मरनात म्हणणी, प्रायाची मरतात, ल्हाणाय मरतात, व्हडाय मरतात. खेदाळां मरता म्हळ्यार आमच्या हातान ना. पूण आमी ल्हाणां तरणाटी मरता आसतना उद्गार काडचो आसा, कित्याक काय हें मरण इतले वगी पावो जालें. हें आमी इसारतां जावंक पुराका जावाब आमचे कडेन ना. जावाब आसा फकत सोम्या कडेन. मात कालच्या दिसा अवचित म्हणल्या बरी तित तरणाटी चली अलोशियसचे प्रोफेसर मरण पावली. आनी मरण पावता आसतना सगळ्यांनी उद्गारलें, इतली बरी जाली बोवा परबाई तरान सेकाप दिवन आसली. आनी अचानक म्हणल्या बरी कितेंच चड उणें जावन तिच्या खाणांत ती मरण पावली. आनी अशें आसतना आमचे यासाक म्हणा लागले, पयलें तिणें तें काण खावंक ना गी, पयलें केलां गी या ना तें आमकां कळीत ना. पूण ती आमच्या मदगात ना, ती आमच्या जावन पयस गेल्या. त्या देखून मरण येत्ते दीस येता, तेत्ते दीस येता, त्या दाळात येता म्हणून आमी सांगूंक जायना. पूण आमकां दिल्लें जिवीत आमी सोबोंक जाय, आमकां दिल्लें जिवितांत आमी जायते पेसाडूंक जाय, आमकां दिल्लें जिवीत आमी अपुरबायचें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगेच्यान कोणी एक मनीस आमच्या लागीं येता आसतना आमी चिंता ताचे विशयान. आनी तो मनीस आयलो जाल्यार आमी म्हणटा तूं 100 वर्सां वाचताय सायबा. आनी त्या वेळार तो कितें म्हणटा, नाका नाका बा, म्हाका नाका राको, म्हाका 60 म्हणल्यार पुरो. 60 म्हणलेलो उपरांत म्हणटा 70 म्हणल्यार पुरो, 70 म्हणल्या उपरांत 80 म्हणल्यार पुरो, 900 म्हणल्यार पुरो. आनी कितें जाय, आनी कितें जाय, कोणूच जीव दिवं सोंड दिवंक तयार ना मोगाच्यान ह्या संवसारान. कोणूच तयार ना. थोडे जाणां म्हणटात म्हाका मरण कितें येना म्हणून, तांकां इल्ली पिडा येवन ती कितें म्हणटात कोत्ताय, कितें म्हणी करना, म्हाका एक हॉस्पिटला व्हर रे बाबा, म्हाका वांसा जाय. मरोंक नाकी नाका, पूण जिवंक आमकां जाय म्हणटा आसतना बऱ्या मापान आमी जिवंक जाय, बऱ्या तरान आमी जिवंक जाय. प्राय त्या आमी लेखचे न्हय. देवान आमकां जिविताचें देणें दिलां तर तें सोबोंक दिलां. एका वडतांत तुमी एक गुलाबाचें झाड लायलें तर त्या गुलाबाच्या झाडांत बरीं फुलां जातना परत परत वचून पळयतात, परत परत वचून ताची सोबाय सागतात, परत परत ताका आनी किल्लो हीट केल्या म्हणटात. केन्ना तूं बोंगे येनात. आनी तेन्ना कितें म्हणटात, आनी इल्लो रोस मिक्स घालीचें कोणना, आनी रोस मिक्स गेल्यार या कितें पेंट आनी गेल्यार बरें जातालें म्हणून ताका हीट घालतात. हीट घाल्या क्षण तें फुलता. आनी फुलल्या उपरांत कितें जाता, ताची सोबाय एक वाडणुची पळय जाय, कितली आमी वाडोवची वाडणुची वाडणुची. आनी अशें आसता आमचे जिवानी तशें देवान आमकां दिलें जाल्यार एक भोव सोबीत फुललें फूल जावन सदांच परबळ दिवच्याक आमकां ताणें रचलें जावन आसा. आदल्या दिसांनी एक तरणाट्याचो एक ग्रूप सोशल वर्क करते पुरा, ते म्हणा लागले की ह्या प्रायस्तांच्या घरा वचून तांगेलें एंटरटेनमेंट दिवया. आनी एक 15 जाण बैसारले. 15 जाण गेले. प्रायस्तांच्या घरा वता आसतना पळयलें तांणी जायते प्रायस्तां आसात. थोडीं उतर प्रायाची आसात,
थोडी सदां इल्ले उणे प्रायाची आसात सगळीं प्रायस तांकां पळय लागलीं आनी हे तांचे कडेन वचून तुमकां कळीत आसा आतां आमचे यूथ ICYM मेंबर्स गेले जाल्यार कितें म्हणटाले अंडी कशी आय कसो आय आप कसो आहा तें म्हणून सांग उलोवंक सुरू जालें ह्या वेळार तांच्या पैकी एकली मुखार आयली आनी म्हणा लागली काले तुमी सदांच्या बरी उलयतात तुमच्या थंय तो हुरूप दिसून येना म्हणा लागली आनी हे तरणाटे टाटाक ही प्रायेची म्हातारी म्हण लेखची हांगा म्हणटा तुमच्या थंय हुरूप दिसून येना आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली आयल्या ते आमकां एंटरटेनमेंट करूंक आमकां संतोष दिवंक आमकां उल्हास पाठोवंक मात न्ही आसता आमी भोव सुटसुटांची जाय या थोडो संतोष आमच्या थंय आमी घेयचे म्हणल्या खातीर आयल्यात आनी अशें उलयल्यार जाता की म्हणा लागली ती आनी हे सगळे वर्से केले जाले ताणें त्या प्रायेचेर हांकां इसारतना आनी उपरांत ती म्हणा लागली नास्यांगी म्हणा लागली आनी उरले सगळीं तिची सवय कोत्ताली कित्याक म्हळ्यार ती त्या प्रायस्ताच्या घरा जायत्या तेंपा जावन आसा आनी ते म्हणा लागले जायत आमी नाचया तांचे कडेन आशिल्लें तें सावंड बॉक्स DJ म्युजीक घालें आनी नाचोंक सुरू केली अशें नाचतना ही प्रायेची नाचोन नाचोन म्हणटा आसतना ह्या चरक्या भुरग्या लागीं एका भुरग्या लागीं ताच्या भुरग्या लागीं वता आसतना एकल्याक तिचें हें हाड लागलें गे हाताचें हाड लागतना असो जीव गेल्या बरी जालें खंय हो म्हणा लागलो खंय जीण जावली सायबा ह्या म्हातारेचें हाड इतलें गटा गे आनी ती म्हणा लागली काय ताका पळोवन दुखलें गे तुका वयलें दुखलें डेलिकेट बॉडी म्हणा लागली काय ती वॉज इज अ डेलिकेट बॉडी म्हजी हाडां पळय म्हणा लागली काय आनी अशें म्हणटा आसतना नाचले 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 आनी हांकां कितें करचें म्हण करतना हांचे चड ती नाचता म्हातारी आनी उपरांत ती म्हणा लागली काय म्हाका तुमच्या एकल्या कडेन काजर जावंक जाय आनी जितले इल्ले तकलेन आउट जाल्या कोणा म्हणून आनी त्या वेळा म्हणा लागले काय आमी काजर जावचे तुजे कडेन वय काजर जावंक जाय हांगा आयच्या दिसा तुमी केदाळा म्हणसो आसात तेदाळा म्हणसो तुमच्या एकल्या कडेन हांव काजर जाता आनी तूं एकलो इल्लो खुशालायेचो आसलो ताका ताणें म्हळें गे तूं वच तिचे कडेन काजर जा ये काजर जा म्हणा लागली गे काजर जावचें म्हळ्यार ती म्हणा लागली गे ताका आतां आमी काजर असो नाच नाचचें ताका दर नाचली 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 खंय इतलें आपुरबायतना नाचली खंय एक्झॅक्टली तो काजारा दीस कशें नाच जाता पळय त्या प्रमाणे नाचली खंय ह्या तरणाट्यांक तिचो हुरूप आनी तिची उर्बा पळोवन येस तांकां एंटरटेन करूंक गेले तिचें एंटरटेनमेंट पळोवंक बसले आनी ह्या वेळार तांणी विचारलें खंय आंटी तूं कोण ती म्हणा लागली काय आय एम ए टीचर हांव एक टीचर आनी ती म्हणा लागली की हांव इंग्लीश टीचर आनी तुमकां कितेंय इंग्लिशान विचारूंक आसा तुमी विचारा पळय हांव म्हणा लागली काय आनी हे सगळें सांगात आयले 15 जाण तातूंत इंग्लीश मिडियमान शिकले आसले तांणी एक बरो एक वर्ड विंचलो आनी तो वर्ड डिक्शनरींत तेजें मिनींग कितें म्हूण विचारलें गे इमिडिएटली तिणें सांगलें गे हेचें मिनींग अशें अशें आनी हो वर्ड डिक्शनरींत 1343 पेज नंबरांत 9th कॉलमांत आसा म्हणा लागली खंय आनी आतां सगळ्यांनी गुगल आसा पळय इमिडिएटली मोबायल काडलें टाका 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 केलें टाका 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 पळयतना जालें 1343 पेज नंबर 9th कॉलम सेम एक्झॅक्टली तिणें सांग हे तिच्या जाणवायक मेसून म्हणा लागले खंय कसली वरती जाणवाय तुजी ती म्हणा लागली काय जाणवाय मात्र नाही वरतो हुरूप म्हाका आसा त्या दळांनी हळटार तिची एज विचारली तुजी एज कितली आंटी म्हजी एज 93 आज आमी 39th सादारण जाल्या पोंकरे म्हातारे त्या तुका हांवें म्हणचें आसा नोव्हेंबर 2 तारीख आसा पळय ती काली मेल्ल्यांक मात्र न्ही थोडे जीव आशिल्ल्यांक आसात थोडे आमच्या सोसायटीन 35 जातना ते कुडींत मेल्यात उस्वास आसा आनी तांकां पुरचें केदाळ कोताय 80-85 त्या दळा म्हणसो ह्या भुंयक भुमिगे 12 अन्नक्के कार म्हणल्यार बरें आसा तेदो आमचे थंय तसली सुटसुडाय ना हुरूप ना उल्हास ना आमी करी जाय आमकां पुरो आसा એટલે આમ જેટલે ભૂરગે ભાઈલા ગાવા गेले ते म्हाका म्हणा म्हजे कडेन कंप्लेंट करले फादर चड काम दितात फादर
चड म्हळ्यार कितलें 24 hours की ना फादर 9 hours फादर हे 9 hours गरजेत यू डू इट तुवें तें करी जाय कित्याक की म्हळ्यार तें काम केल्ल्यान कोणी बागानान काम केल्ल्यान तर तुजी तालेंतां वरची जातात तुजी शादी वृद्धी जाता तुवें काम करचे निपुणताय सोडता आनी त्या देखून तूं काम करता आसतना आनी एकलो पळयत जाल्यार तो म्हणटा असले मनीस म्हाका जाय म्हज्या कंपनीक जाय म्हज्या ऑफिसान जाय पळया आमी जायते जाणां वेता आसतना चिंतून वेता आज हांव कामाक गेला जाल्यार 8 घंटे केल्यार पुरो 8 घंटे केल्यार पुरो 8 घंटे केल्यार पुरो न्हय 8 घंट्यांनी कितलें करता हांव तितलें भोव आपुरबाय आनी उपरांत ती म्हणा लागली आय एम 93 93 हे सगळे ताटाकले आनी ती म्हणा लागली काय येस आय एम 93 तर ताणें जालें तूं हांगा कित्याक आसाय तुका बरें करून वचोन भायर सगळे लेक्चरांनी दिवेत तें इल्लें ताका ती म्हणा लागली काय तें हांव तुमकां सांगूंक शकना हांव हांगा कित्याक आसा गे म्हळ्यार म्हजे ओन इच्छेन ना म्हजी इच्छा हांगा येवची न्ही आसली म्हाका हांगा येवचें बरी केलां आतां भायर वचोन जिवंकी म्हाका साथ दिना कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन म्हजें घर ना म्हजे कडेन म्हजो जागो ना म्हजी म्हणली म्हाका कोणूच ना ती सगळी पयस केल्यात असलो जागो विकला असलें घर विकलां हांव आतां हांगा आयल्या आतां हांवें खंय वचें त्या देखून हांगा आसतनाच हांव भोव सुडसुडान जियेता म्हज्या जिवान बऱ्या तरान जियेता आनी हे म्हणा लागले खंय देवा तुजो एक स्पिरीट पळोवन आमकां बारीत खुशी जाली त्या वेळार तिणें ठक्क करून आनी एक क्वेश्चन विचारलें खंय म्हजे जावन तुमी कितें शिकल्यात एकलो म्हणा लागलो खंय चुरुक्क आसता जाय म्हणून शिकलां ताका ती म्हणा लागली खंय या प्रायर चुरुक्क नासतना घालें मोरोंक आयला हांगा चुरुक्क नासतना आनी एकलो म्हणा लागलो तुजे बरी एक्टीव जावंक चिंतलां हे दोळ पॅसीव आसलो दिसता आतां एक्टीव जावंक चिंतलां टाका टाका मेळ्ळें बरी ती लागली तें आनी म्हणा लागले गे वॉट लेसन यू आर कॅरिंग कितें लिसां वर्ना साय तूं आतां हे सगळे ताटाकले हांच्या तोंडांत उतरांत येवना तिकाच पळोवंक सुरू जालें ते म्हणा लागले ऐका ऐका तरणाट्यानो एक संदेश तुमी व्हरोंक आसा तुमी खंय बुराव येतात थंय हो संदेश तुमी व्हरोंक आसा म्हणा लागले खंय हे सगळे आयकूंक लागले कितें तो संदेश तुमी पार्टींक गेल्या उपरांत जावंक बरो तुमच्या इस्कॉलांनी जावंक बरो तुमच्या कॉलेजींनी जावंक बरो तुमी काम करच्या जाग्यार जावंक बरो तुमच्या शेत समारा जावंक बरो तुमचे नानान तरांचे संघ संस्थे आसात ह्या संघ संस्थ्यांत ह्या सगळ्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी खंय खंय तुमी वेतात थंय थंय तुमी हो संदेश प्रसारूंक जाय हो संदेश असो आसा हो संदेश इतलोच तुमच्या आवय बापायक भोव आपुरबाय तरान गौरवान लेखी जाय आनी तुमच्या आवय बापायक मोगान तुमचे संगता सांबाळी जाय इतलोच म्हजो संदेश म्हणा लागले तुमच्या आवय बापायक म्हळ्यार हर एक कडेन तुमी गेल्या कडेन हो संदेश तुमी दिवंक जाय आनी हो संदेश तुमी दिता आसतना जायते जाणां आवय बापाय आज म्हज्या बरी खंय वचोंक जागो नासतना रावची नात ताच्या बदलाक कश्टांनी वळवळ्यांनी जायते मिनात करून सक्रिफिसांनी तांच्या भुरग्यांक तांणी व्हड केलां आनी त्या भुरग्यांक व्हड केलें तांचे आवय बापाय अकरेच्या घडये दुखां गळोवची न्हय अकरेच्या घडये तांणी थंय वचोन बसोन कितें जाता कोणा कोणाच्या जेवणा खातीर राखचें न्हय तांच्या घरांत दरवस्त मापान तुमी ताका बऱ्यान पळोवंक जाय हो संदेश तुमी दिवंक जाय म्हजे भावन आनी भयणीनो आज आमी चिंताव आमी जायते शिकल्याव जायते आपणयलां जायते आमच्या सांगता आसा आमकां मेळ्ळां पूण तें कांयच आमच्या फायद्याक घेवचें ना केन्ना आमच्या थंय एकामेकाक गौरव ना केन्ना आमच्या थंय एकामेकाक मोग ना केन्ना आमच्या थंय एकामेका थंय मोवळाय ना ताळाय ना जायते आमचे नाका जाल्यार कुतांत्रीपण जायते आमच्या थंय आसलें कुश्टेपण जायते आमच्या थंय आसलें खापाटीपण एकामेका कडेन उलयतना एक फाटल्यान एक गांज दवरनंत एक कांटो दवरनंत आमी उलयता नितळ निर्मळ मनान आमी उलयना ओपन आमी उलयना तुका जायतीं जाणां कावन्सिलिंग येतना आनी फोनार उलयतना म्हणचें कितेंय उलोवंक आसा नीट उलय चड वेळ हांगा
एणे तेणें वचोन डबरी पडोवंक हांगा वेळ ना मोगाचे भावन आनी भयणीनो नितळ निर्मळ आमी आसांव जाल्यार सोम्या सांगता आमी आसांव जाल्यार आमी धर्मस्थ मापान व्हडा सक्तेन आमकां उलोवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोड्यांक आज लांब आवक नाका जाला जावंक बरो थोड्यांक लांब आवक मेळ्ळ्यार कितें करचें म्हूण जाला जावंक बरो आनी ताच्या बदलाक थोड्यांक आमकां आज आमची मालगाडी नाका जाल्यार जावंक बरो मालगाडी विशयान जायते आमी आयकल्या आज सगळ्यांनी उलयता आसतना एकलो म्हणा लागलो एक कडेन मालगाड्यांचो दीस केलो खंय आनी एक पाद्रा म्हणा लागलो तो एक आयोग आसा न्ही त्या आयोगाक एक टिप्पणी बरय जाय न्ही रिपोर्ट त्या खातीर मालगाड्यांचो दीस टिप्पणी बरोवच्या मालगाड्यांचो दीस न्ही मोगान आमचे मालगाडी आमची दिरवें आमच्या पवित्र सभेची टिका ती त्या खातीर त्या मालगाड्या सांगता आमी जिवंक जाय त्या मालगाड्या सांगता आमी एक जावंक जाय त्या मालगाडचो दीस व्हरत्या तरान आमी संभ्रामूंक जाय त्या खातीर तो संभ्राम म्हणा लागलो आनी एकलो ह्याच्या आज सकाळी मिसा उपरांत मगाचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी कितें करता ताचे वयर आमचो संतोश वंदन आसा आमचो संतोश वंदन आसा लौकीक जावन जिवंक आमी शिकल्या जायते शिकप आमकां मेळ्ळां काल एक लिस्टली येयली म्हणा लागली फादर म्हाका इतली हिराराय जाता म्हाका कितें करचें म्हूण गोत्तुना आय एम गेटींग पॅनीक अटॅक म्हळ्यार पॅनीक अटॅक प्राय कितली बाय तुजी 25 कितें शिकलाय MSc मायक्रोबायोलॉजी यू आर ए मास्टर येस आय एम ए मास्टर वेन यू आर ए मास्टर यू डू नॉट नो हाऊ टू मास्टर युअर लायफ वर्स कितें जालें कितें म्हळ्यार कितें जालें ना फादर कितें जाता म्हूण गोत्तुना म्हाका आतां PhD कर म्हणटात आनी एक कडेन व्हडलें काम कर म्हणटात आनी एक भायल्या गांवा वच म्हणटात यू आर ए मास्टर यू शूड मास्टर युअर लायफ यू शूड नो वॉट टू डू स्ट्रेट कम टू द पॉयंट स्ट्रीमलायन कर खंयचें गरजेचें तुका पळय ह्या टायमार ह्या वेळार तुका PhD करचे तितली शाती आसा गी मोत इतली तुजी डिस्टर्ब जाल्या आनी ह्या वेळार तुका करूं जाता गी पयलें मोत क्रोडीकरण कर देवा लागीं वच देवा लागीं वता आसतना तोच तुका दाखोवन दितालो सोम्या लागीं विचार सोम्या कितें तुजें वांटो सोम्या कितें हांवें करीत जाय सोम्या लागीं वच आनी विचार म्हूण सांग त्या दाळा ती म्हणा लागली वय फादर हांव मस्त सुम्यातून पयस केल्या फादर हां त्या देखून आज आमकां सोम्या लागून पयस गेल्ल्या देखून आमकां कितें करी जाय म्हूण कळीत ना आमचो वांटो आमी विंचता सोमे विंचिना त्या देखून द प्रायोरिटी ऑफ आवर लायफ इज क्रायस्ट एकलोच सोमी ताका पयलो स्थान मान दिवंक जाय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी जायतीं जाणां आज मॉडर्न वर्ल्डांत आसा आधुनीक काळार आसा म्हणून सोम्याक सायडीक दवरनो आमी आमचें जिवन जिवंक पळयलें जाल्यार तें जिवन सफल जावंक सादत ना कित्याक सोमीन म्हणटा म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे विणे तुमी कांयच करचें बरी ना त्या देखून आमी आज जिवंक शिकत जाय जिवंक शिकत जाय कशें बोवा परबायतना सोम्या सांगता जिवंक शिकत जाय सोम्या सांगता मागोवंक शिकत जाय सोम्या सांगता रावंक शिकत जाय सोम्या सांगता चलोवंक शिकत जाय सोम्या सांगता आसोंक शिकत जाय आमचो संबंद सोम्यातय आसा जाय ताच्या बदलाक आमची थोडी प्रार्थना थोडी मागणी एक मीस हप्ते हप्ती ह्या केदाळे कुमसार उपरांत आमचें जिवन आमचें लौकीक तरान व्हडली लायफ लीड युअर लायफ आत्मीक तरान जिये प्रायोरिटी दी कोण तुज्या जिवनान पयलो हू इज युअर आयडेंटिटी कोणाचें नांवान तूं जियेताय तें भोव गरजेचें जावन आसा फकत नामके वास्ते न्हय आमी आमच्या जिवनांत क्रिस्ताच्या वर्त्या महत्व जिवनांत आमी भागीदार जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमचें जिवन कशें आसा सोम्या सांगत आसा की सोम्या आमचो प्रायोरिटी आमकां दुसरे सगळ्यो प्रायोरिटी आसात चलनान सोम्याच्या उतरानूच म्हणच्या बरें तें चलना उरलें कितेंय चलना त्या खातीर
सांपाल म्हणटा सम्याची बाडार गाय उलोवचे म्हजी ग्रेस्त गाय सम्याच्या मोग म्हज्या जिवनांत उलोवचे म्हजी ग्रेस्त गाय ते जाय आमचे आनी ते उलयता आसतना सगळें तो दितालो कित्याक मातेवचो अंजल 16:33 ओळ आमकां म्हणटा पहिले सदा देवाचे राज आनी करा ताची खुशी हेर सगळें तो तुमकां दितालो हेर सगळें तो तुमकां दितालो त्या देखून आज आमचे थंय जायते इरिटेशन आज आमकां एकामेका चूर कांय चड उणें गेल्यार राग येता सशणें कांय ना जायत्या जाणांनी हांव रेतेर गेले दा म्हणजे आसा पर पडटा आसलो पडटा म्हण कितलो राग येता फादर कितें करचें म्हण कळीत ना ऐका एक पटी एक स्त्री सिटी सेंटराक गेल्ली गे सिटी सेंटराक जावन जायते वस्तू काडून एक 4 बॅगां सिटी सेंटरान बॅगां दितात पळय येणे देणे वेता आसतना थंय एक बॅग मेळटा हांगे एक बॅग मेळटा हांगे एक बॅग मेळटा थंय एक बॅग मेळटा सगळें बॅगां काडून बसार सिटी बसार रावली सिटी बसार येता आसतना एकलो तरणाटो त्या सायडी बरो ड्रेस करून बसलो आनी हिची बॅगां एक एक सायडीची सीट मेळ्ळी हिचे ही 2 बॅगां ह्या सायडीक 2 बॅगां दिसल्यात 2 बॅगां ह्या मनशा लागतात आनी 2 बॅगां ह्या मनशा लागतात बसिल्लें हालता आसतना थोडे पडी आवडे पावसा दिसांनी थोडे पणवे आनी जाल्यात आनी पणव्यान बस पडटना 2 बॅगां हाका लागतात घडये घडये आनी 2 बॅगां इतल्यान मालवतना बस येणे लागतात हे पळयतात हांगा कांय रिएक्शन ना दोगांचें कांय रिएक्शन ओगेर बसल्या उरलें की सगळें कितें जालें ह्या बायल मनशाच्या ह्या बॅगां देखून ह्या मनशांक हांगा बसलांक कितले त्रास जाले न्ही म्हणून तांचितल्या तांणी चिंतलें आनी अशें मुखार बस वेता 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 आसतना तिणें त्या तरणाट्या कडेन विचारलें गे तरणाट्या सॉरी म्हज्या बॅगा देखून तुका जायते उपाद्र जाले न्ही गे डिस्टर्ब जाले न्ही गे तो म्हणूंक लागलो ना 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 म्हाका कांय डिस्टर्ब जावना तुजे बॅगां तुका गरजेची तूं काणकोण आसाय हांव आसा म्हूण तुवें बॅगां उडोवंक जाता ते बॅग हाडून आयलाय मू म्हाका कांय डिस्टर्ब जावना इल्लें लागलें तितलेंच तें कांय व्हड न्हय नॅक्स्ट स्टॉपान हांव देंवता बाये ताचे उपरांत तूं बसताय आनी तूं वेताय मुखार इतल्यान हाडला की सारलें खंय तुका कांय डिस्टर्ब जावना ना 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 म्हाका कांय डिस्टर्ब जावना म्हजें ताच्या स्टॉपाच्या उपरांतलो स्टॉप म्हजो थंय हांव देंवता हें आयकलें सगळे बसाचे म्हणा लागले खंय कसलें एक चिंतप ह्या मनशांचें इतलें डिस्टर्ब जाल्यार कांय डिस्टर्ब जावना कांय डिस्टर्ब जावना हांव नॅक्स्ट स्टॉपान देंवता हांव नॅक्स्ट स्टॉपान देंवता आमचें जिवन तितलें मोगाचें न्हू जिवन मस्त मोठवें आमी ह्या मोठ्या जिवनांत बरें करून आमचें जिवन सोबोवच्या बदलाक आमचें जिवन विनाशी करून घेतलां जायतो राग जायतो कोणें उलयला जायना आमकां ससणी कांय ना ताका शिकयता बोध तुका दिता पाटी हांव कितें उणो म्हूण चिंतलां की कोणाक उणो कोणाक चड म्हूण आमी चिंतचें कित्याक गो राग कित्याक हे हगे कित्याक गो मसर कित्याक आमी टिटपटाट मोगेच्या भाव भयणीनो आमचें पैण मस्त मोठवें ह्या मस्त मोठव्या पैणांत तुमी आनी हांव मुखार वेता आसतना पैण करून वेता आसतना आमचो स्टॉप मुकलो जावंक पुरो त्या स्टॉपान देंवता आसतना मागीर आमी कोणा सांगता आसना मागीर देवा सांगता मात आसा जाय त्या देखून आज आमी कितेंय करता म्हळ्यार वायट तें सगळें आमी कळीत नासतना म्हळ्यार आमकां आमचें पैण मोठवें म्हूण आमी चिंतून हांव लांब म्हूण चिंतलां जायत्या जाणांनी तुमी पांयान पिक्चर पळयलां जावंक पुरो आतां आयिल्लें वापर पायतना कॅन्सराची पिडा आयल्यार तो म्हणटा ना 11च्या घडये म्हणसर हांव रावतालो ह्या म्हज्या जिवितान कॅन्सर पेशंटा खातीर एक कॉन्सर्ट करतालो क्रिस्टोफर बँड प्रेजेंट करताले आपुरबायचें म्युजीक आनी त्या म्युजिकादारी हजारां कॅन्सर पिडेच्या लोकांच्या जिवनान उजवाड पेटयतालो आनी ह्या वेळार ताची सगत उणी 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 जावन येतना ताका म्हणटा प्रेरीत करता आनी म्हणटा भियेनाका येदोळ आमकां उत्तेजन दिवचो तूं आतां तुज्या कॉन्सर्टाक तयार जा तुजें तें आसा ती सगत भितर आसा ती सगत भायर हाड आनी त्या सगतेन 11चें तुजें कॉन्सर्ट तुवें मरण पावच्या पयलें हें कॉन्सर्ट अपुरबायचें कर सगळ्या कॅन्सर पेशंटांक तुजे वर्ते एक खाणीक तुवें दिवंक आसा
आनी तो म्हणटा वय ते जावचे म्हणसर हांव विशय घेवचो ना. आपले सगळे बोल आपली सगळी सकत ती कॅन्सरची पिडा भितर आसा तरी बेगीन मरतलो म्हूण कळीत आसल्यार तो म्हणटा ना मोरच्या म्हणसर डाक्टर कितलें हांवें करूंक आसा तितलें हांव करतालो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनान कितलें बरें करूंक जाता तितलें बरें आमी करीत जाय. कितलें आपुरबायची कार्य करूंक जाता ती करीत जाय. व्हड करीत जाय म्हणून कांय गरज ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी ल्हानशी आपुरबायची एकामेकाक आदार दिवचो, एकामेकाक सांगातपण दिवचें, एकामेकाक घरांत सोसून व्हरचें, एकामेका सांगात बरें उलोवचें, 4 शब्द उलोवचे. कोणी कितेंय झगडे केले जाल्यार हांवें झगडे जेवण कांय गरज ना. म्हज्या मतींत हांवें समाधाना खातीर सदांच जियोवचें. ताका म्हणटा म्हजें पैण मोटवें तुजें पैण मोटवें हर एकल्याचें पैण मोटवें. थोडो वेळ आमकां दिला तो वेळ सोम्या सांगात आमी करचो. त्या खातीर सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा म्हजे सरसी एक जावन रावात. सोम्या सांगात एक जावन रावता आसतना हें सक्कडी कांयच न्ही. ह्या संवसाराचे रक्तमासाचे वंदण लौकीक संवसाराचे दावलात वडपण जायते जाणांक आमकां काळीज ना. कित्याक म्हळ्यार आमचें वडपण अहम इगो हांव जोडलो. कोणी सोम्या मुखार वड जावंक सादना. कित्याक सोमे म्हणटा जो कोण आपणाक कितें कालतो करता तो वर्तो जातालो. जो कोण आपणाक कितें वर्तो करता ताणें कालतो जायचेच पडटलो. आनी आज आपुरबायचो दीस मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे. चाचा नेहरू न्हू ताच्या जल्मा दिसाक लागूनच म्हणल्यार बरी उपरांत ताच्या जिवनाक संबंध करीत करून हो दीस आमकां दिल्लो. ह्या खातीर सोमी म्हणटा अनलेस यू बिकम लायक लिटल चिल्ड्रन एका मनाची आनी काळजाची जावच्या नितळ निर्मळ मनाची जावच्या भुरग्या बरें तुमी जायनातल्यार म्हजें राज तुमचें न्ही. म्हजें राज तुमचें न्ही. त्या देखून सिंपल जिणी खालती जिणी सरळ जिणी उल्हासान संतोषान हुरुपान उर्बेन आमी जियोंक जाय. आनी ताका आदार दिता सोमी. त्या खातीर हांवें म्हळें द प्रायोरिटी आमचो मुख्य उद्देश सोमी. म्हजें उद्दिश्ट सोम्यातय म्हजी आयडेंटिटी सोमी. दुसरें सगळी आमकां तो दितालो. पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी. ताची खुशी करची म्हळ्यार तुज्या खुशे प्रमाणे जावं दी सोम्या. तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाड. तुज्या खुशे प्रमाणे खालतें जिवन तें. त्या खातीर तो म्हणटा आपणाकच खाली ताणें केलो. आपणाकच ह्या संवसारा खातीर ताणें दिलो. आपणाकच त्या नालिसेच्या खुर्सार ताणें भेटयलो आनी त्या खुर्सार तावन ताणें ताचें आमली रगत आमच्या खातीर वरयलें. ताचें मांस आमच्या खातीर कुडके कुडके करून दिलें. आनी तो सोमी ह्या सक्रामेंताच्या वर्त्या भागीदारपणांत आमच्या सांगात आसा. सक्रामेंतांत एक जावन येवकार समारिपात आमकां तो भेटोवंक येता, आमकां मेळोवंक येता. इतलें आपुरबायेचें जिवन आमकां ताणें दिलां. तर आमी जिवन जियोवच्याक जिवन जियोवच्याक 100 वांड्यांनी आमचें जिवन बऱ्या तरान जियोवच्याक आनी तें मधुर सुमधुर मोगाचें मायपासाचें करच्याक तो आमकां वर्तें आपणे दिता. म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडीभर सगळीं उबे रावया. आमचे काळीज सोम्याच्या काळजांत एक जावंक मागया. आमचे काळीज सोम्याच्या काळजांत एक जाता आसतना आमची मनां सोम्याच्या मनांत एक जावंक जाय. आज आमकां जाय ते आमची राटावळ चड जाल्या. जाय आमकां आमचे घरदार, जाय आमकां आमची कामां, जाय आमकां आमचे संभ्रम. ह्या सगळ्या कार्यांनी आमच्या घरदारान आमच्या कामान आमच्या संभ्रमान आमच्या हर एका ॲक्टिविटीज हर एका कार्यांनी सोम्याचें आजारपण आमी मागोवंक जाय. सोम्याचें आजारपण आसूंक जाय. सोम्याच्या आजारपणांत ते चलोवंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तेन्ना पळया कितले बरें ते कार्यक्रम जाताले. त्या देखून आमी आमच्या सोम्या लागीं मागया आमची काळजां तुज्या काळजांत एक जावं दी. 24 hours 24 वरां तूं आमच्या संगाताची येताय. त्या देखून मागणें म्हळ्यार काल सांजेच्या वेळा आनी सकाळच्या वेळाय आनी थोडें बायबल रिडींग करचें न्ही. सगळो दीस हर एक घडये पैण करता आसतना रावता आसतना चलता आसतना काम करता आसतना हर एका घडये म्हळ्यार बरी तें मागणें तुज्या काळजान
तुझ्या मनान एक जावं दी स्वामी, तुझ्या मोगांत एक जावं दी स्वाम्याचे मोग तुझ्या मोगांत एक जाता आसतना स्वाम्याचे काळीज तुझ्या काळजांत एक जावं दी स्वामींत आमच्या काळजांत ताचे बिडार करून दी. आमी फकत म्हणटा आमच्या पवित्र आत्म्याचे मंदिर आमी जावन आसा, स्वाम्याची बिडार आमी जावन आसा. स्वाम्याची बिडार जाल्यार कशें आमची कूड आमी मेळी दवरची, कशें आमचो आत्मा मेळो दवरचो, कशें आमचे कुडींत नाका जाल्यार खपाटीपण आमी जिवोवचें. कित्याक आमी पवित्र ना, कित्याक आमी देवस्पणान बरो ना, कित्याक आमी आत्मीक तरान वाडावळ आमची ना, कित्याक सोम्या बरें आमी पवित्र ना. आमी विचारता एका काळजाची आनी एका मनाची जावन विचारना. त्या देखून आमी मागिल्लें आमकां मेळना. जाकोबाच्या पत्रान म्हणटा तुमी तुमच्या आशेन तुमच्या इच्छेन तुमकां कितें मेळना मागिल्लें ह्या तुमकां मेळनातल्या खातीर तुमी झगडटात, तुमी झगडटात. त्या देखून एका काळजाची आनी एका मनाची जावच्या. तुजे दोनी हात काण तुज्या काळजा वयर दवर. हें कंतार आमी म्हणटा आसतना, कंतार आमी गायता आसतना अपुरबाय तरान माग सोम्या कडेन इसार तुजे काळीज आनी म्हजें काळीज एक जावं दी. तुज्या काळजा बरें म्हजें काळीज पेटोवन दी. म्हज्या काळजान कितेंच वायट नाका. I should be an anointed person, an anointed person. माकुल्लो भाव माकुल्ली बहीण आमी जाय जाय. बाबा फ्रांसीस म्हणटा तुवें आनी एक लाग एक भाव या एक बहीण जाय जाय आनी एका दोळे एक भाव या बहीण जावंक तुका साध्य ना तर तूं दुस्मान जाय जाय. दोनूच चॉयस, दोनूच चॉयस. भाव आनी बहीण ह्या दुस्मान केंचें चॉयस तुजें पळय. जेजू कडेन माग म्हाका दुस्मान जावंचे चान्स न्हय. दुस्मान जाल्यार जंवसार राज करतलो. भाव आनी बहीण जाता आसतना देव आमच्या संगता राज करतलो. तसली बरी भाव आनी भयणी जावच्याक सोम्या कडेन आदार मागया. काळीज मुझे तुझ्या काळजांनी सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणात सावंदी. काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणात एक सावंदी. मुझी मेटा तुझ्या मेठानी एक सावंदी. मुझी जिनी तुका अर्गा गी सावंदी. मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक सावंदी. मुझी जिनी तुका अर्गा गी सावंदी. काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणात एक सावंदी. त्याच सोम्याक सांग सोम्या म्हजे काळी तुझ्या काळजान एक जावं दी. तुझ्या काळजा बरी खालते बोळे घरांच्या मोगान पेटलेले, घरांच्या मोगा खातीर लासलेले, घरांच्या वर्त्या कश्टांक सुरसुरले दया मायान भरले काळीज म्हजें जावं दी. सोम्या तसलें काळीज म्हाका रचोवन दी. तसलें मन म्हजें जावं दी. तुज्या मना सारकें म्हजें मन जावं हर एकल्या भुरग्यांक एकच तरान म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हण लेखोंक जाय जाल्यार बरेंपण म्हज्या काळजान रोंबय. जिणीवर आशा ही मोची सोम्या सांकाव तुझे बरी. जिणीवर आशा ही मोची सोम्या सांकाव तुझे बरी. करजिनी ही रूपांत सदां तुका मानूची काळीज मुझे. काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणात एक सावंदी. काळीज मुझे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोमिया मुझे मोन तुझ्या मोणात एक सावंदी.
म्हजी चिंता, म्हजे कर्ण्य, म्हजे शब्द, म्हजी सगळी कार्यां तुजी जावं दी. तुवें ते 33 वर्सां म्हणसर हो वापरपाची जिणी जिवन हर एकल्या थंय तुजी दिश्ट वाटरली, हर एक थंय दिश्ट पासारली. त्याच जाके वाग तुवें म्हळें सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. त्याच बार्तिमेक म्हणा लागलोय म्हजी खुशी जावन आसा तुवें पळोवचें. त्या कोडकाराक म्हणा लागलोय वय म्हज्या खुशे प्रमाणे थंय जावं दी, तूं नितळ जा म्हणा लागलोय. हारीकाराक म्हणा लागलोय पुता तुका गुण जावंक जाय, तुका बरें जावंक जाय. आनी त्याच प्रमाणे तुवें म्हणलें आसा सर्गीचें राज संतोशाचें, उल्हासाचें, मोगा मायपासाचें, सताचें, नितीचें आनी खंय सत नीत आसा तेंच जावन आसा सर्गीचें राज. आनी त्याच सर्गीच्या राजान एक जावच्याक आमी तुजीं भुरगीं तुज्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना. तुजे सांगता आमी आसल्या यथेश्ट फळ दिवंक शकतले. येसोसी जावच्याक न्हय, सगळे बरी जावच्याक न्हय, बळवंत आमी ह्या लौकीक संवसारांत जावच्याक न्हय, बळवंत तुज्या सक्तेन जावच्याक, तुज्या मोगान जावच्याक, तुज्या कृपेन जावच्याक. त्याच प्रमाणे आमी बळा बरी जावच्याक आमची चिंतना कर्ण्यो सगळे तुजे जावं दी. चिंतनांनी करण्यांनी मोच्या दिवच्याक सक्त्या मोगा तुझ्या. चिंतनांनी करण्यांनी मोच्या दिवच्याक सक्त्या मोगा तुझ्या. बोळादी करत मेळचिनी लालेन मागतां कालते पोनी. काळीज मोचे तुझ्या पेटलेले कलते बोळे बोलवायचे मोगाचे परसोळले काळी मजे जाऊ. सोम्या तुझ्या मोडांत हर एकला कितें काळजांत जागा आसत, हर एकला कितें काळजांत जागा मेळत. सोम्या जेजू ओ जेजू म्हज्या मोगाचे पापा म्हाका दी तें. सोम्या ओ जेजू सोम्या तुझ्या मोडांत सगळे आमी एक घडी भर सोम्या तें दिश्ट लावया मोगाच्यान. माग तुका कितें जाय, कितें जावंक जाय तुज्या जिवनांत. तसलें काळीज रोसूंक जाय, तसलें बरेंपण जिवंक जाय. तुजें जिवीत सुमधुर करणं फुलल्या फुलाचो एक सुवाद संपूर्ण तरान तो परंबळ पासारूंक जाय. सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां त्याच खातीर. त्या खातीर तो म्हणटा यथेश्ट मापान फळ दिवच्याक, यथेश्ट मापान जायते फळ दिवच्याक तुमी म्हजे थंय एक जावन रावा. सोमी आमचो फस्ट प्रायोरिटी, फस्ट प्रायोरिटी. सोमी सण आमकां तुजो कोणूच ना. रक्तस्रावची श्री म्हणा लागली म्हाका जाय तुमचो. त्या देखून आज सांग सोम्याक तूंच जाय. सुखोन आमी पडले हांव जावंक बरो. ह्या लौकीक संवसारांत जियेत आसतना जायते उद्वेगाक कोणाक जावंक जाल्या बरो, जायते फुडें आमकां दाबाव पडला जावंक बरो, जायते फुडें आमच्या रागा देखून आमी कितें कितें सांगलां जावंक बरो. थोडे फुडें तें चिंता आसतना कितले बेजाराय भोगता मोगाच्या भावांनी भयणी. एका दोळत तसलें कितेंय उणेंपण तुजें थंय आसा. जायत्या जाणांक तुवें तुज्या रागाच्या वेळार गाळी दिल्याय, बोब घाल्याय, तांकां नाका जाल्या उतरांनी उसारलाय. कितले दिसा तुजें पैण कितल्या दिसाचें कळीत ना तुका. घरा पावता गी ना गी म्हण आमकां कळीत ना मोगाच्यान. त्या देखून आमचें पैण कितलें लांब कितलें मोठें म्हण आमी पळोवचें न्ही. नेक्स्ट स्टॉप आमचो तो कितलोय लांब जावन कितलो शॉर्ट जावन त्या नेक्स्ट स्टॉपा भितर आमी जाय ते आपणाक आसा कितें जाय तो मोग, जाय तें नितळपण, जाय तें बरें मन. कितेंय आमी हेरांक केलां गाळी दिल्या जाल्यार, हेरांक वायट केलां जाल्यार, हेरांक वायट नदरे पळयलां, हेरांक वायट करी जाय म्हण आमी जायते बटे क्यूक त्यांनी नानंत तरांनी
खपाटीपणांत आमी जियेत हांव तर सम्याक तें मेसवाना कित्याक पवित्र आमचो स्वामी आमी पवित्र जाल्ल्या करीत ताचे कडेन विसरले आमकां मेळचें ना त्या खातीर सम्यान म्हणलें आसा खंय दोग्या तेग एका काळजाची आनी एका मनाची जावन बावडटान ताणें मागिल्लें हांव ताका दितालो तेंच म्हणलें आसा तुमी पयलें सदां देवाचें राज तुज्या भितर देवाचें राज त्या सम्याचें देवाचें राज तो स्वामी तुज्या भितर नितळ निर्मळ जाता आसतना तो रावतालो राज करतालो बिडार करतालो तूं जियेनाय तुजो स्वामी जियेतालो त्या देखून आमी म्हणटा द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट ऑलवेज इन माय लायफ स्वाम्याचें हजरपण म्हज्या जिवनांत हर एक पडी आनी स्वाम्याचें हजरपण म्हज्या जिवनांत आसा तर वायटांत आमी ताका दवरूंक जायना वायटांत स्वामी केदाळे रावना पातकांत स्वामी रावना पातकांक तो गांठळना तो तांकां आव्हान दिता पूण नितळ निर्मळ जा आनी त्या वेळार हांव तुज्या थंय रिगतालो नंतर सम्यान मेळेपणांत आमच्या थंय रावोंक जायना माग तुज्या कुटुंबा बसत माग तुजें कुटुंब सम्याक समर्पीत कर ह्या वेळा तुजें कुटुंब दी सम्याच्या हातान दी सम्याच्या हातान दिलें खंयचेंय कुटुंब वायट जावना स्वामी सोडिना वायट जावं कित्याक देवाची कुशी तुवें केली जाल्यार हेर सगळें तो तुका दितालो ताका कळीत आसा तुका कितें जाय म्हण तुजें संतोष तुजो उल्हास तुजें समाधान तुजें थंय जायतें बरेंपण तुज्या कुटुंबांत आसले जायते आर्थीक समस्या जावंक बरो जायते लोन जायत्या जाणांची पेटिशनां ह्या दिसांनी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा हर एका दिसा म्हणल्यार बरी हांव ती पेटिशनां काण वाचतना म्हाका पळोवंक मेळटा जायते लोन जायते रीण जायत्या जाणांनी नागयलां जायत्या जाणांनी फ्रॉड केला जायत्या जाणांनी भांगार काडयलां फाटीं दिवना जायते जाणां पयशे दिता म्हण सांगल्यात कितलेशेच जण ते आमच्या सैनांना कोवेंदांत येवन एक कडेन मेळोंक आसा फादर म्हाका अशें जालां फादर मागा फादर म्हज्या खातीर मागा फादर जाल्यार जायत्या समस्यांनी आज तूं बुडोन आसाय तर सोम्या कडेन सांग सोमी वाट दाखयतालो ताका कळीत आसा पूण तुजें मन तो बारकेतालो हें तुका दिल्यार तूं आनी एक तरान वायट करूंक मनांत चिंतून तुजें येवजन केलें जाल्यार खंडीत जावन तुका मेळचें ना कित्याक सोमी जाणा तुज्या काळजाचे अत्रेक तुज्या काळजाचे अत्रेक आनी तुजें कुटुंब सोम्याक समर्पीत कर तुजी वैयक्तीक जिणी सोम्याक समर्पीत कर तुजे थंय असले कश्ट नश्ट तुजे थंय असले अडकळी अडचणो तुजे थंय असले बंदड बांदपास जावंक बरो तडपडी आमी आपा लिपा म्हणल्यार बरें कितें कितें करून खंय धांवता हांव कित्याक आमची प्रायोरिटी जेजू न्हय आमच्यो प्रायोरिटी कितें आमचे प्रायोरिटी मिराकल्स आमची प्रायोरिटी कितें शॉर्ट टर्मान म्हाका बरें जाता शॉर्ट टर्मान कोणेंय बरें करूंक जायना सोमी एकलो सोडून दुसऱ्या कोणेंच तुका तसलो आदार दिवंक जायना सोम्या थंय तुजें जिवन समर्पीत कर सोम्याक सांग म्हजें समर्पण हांव दितां हें गीत आमी गायता आसतना सोम्याच्या समर्पणांत आमी एक सभ्या सोमी म्हणटा तुज्या वर्त्या जिवितांत कितें सगळी तूं म्हाका समर्पीत करताय तें भोव आपुरबाय तरान इन रिटर्न नितळ निर्मळकन हांव तुका दितालो तुजें जिवित मेळ्ळें आसा मेळेपणांत आसाय पातकाच्या पातकाक वयर पातक कर्ण नाका जाल्ल्या वायटान सांपडलाय तर तुका कळीत आसा तुजें जिवन कोणाक लिपोवन दवरचें म्हणना तुवें हेरांक सांगचें म्हणना पूण सोम्याक लिपोवन दवरूंक जायना सोम्याक सगळें कळीत आसा सोम्याच्या हातान दी सोम्याक सांग सोम्या म्हाका नितळ कर म्हाका निर्मळ कर आनी म्हाका हांव तशें करिनासतना रावच्याक पातका विणें जेवच्याक पातका विणें जियेत आसतना म्हाका भाव आनी भयणी जायते वाटे सोमी उक्तो करतालो ताका कळीत आसा ताच्या वाट्यांक मीत मीर ना ताणें उक्ते केल्लो वाटो कोणूच बंद करचे वरी ना ताणें उक्ते केल्लो वाट्यान तूं चलतना कोणून तुका बाद करचें ना कोणून तुका वायट करचें ना कोणें वायट केल्यार तुका तें लागचें ना कित्याक सोमी तुजो प्रायोरिटी सोम्याक काणून तूं आसाय तुज्या काळजान तुज्या मनान तुज्या जिवनान तुज्या जिवितान तुज्या सगळ्या कुटुंबान सोमी ही द फर्स्ट प्रायोरिटी मदर तेरेसा म्हणटाली ही इज माय फर्स्ट लीडर हो जावन आसा म्हजो पयलो मुखेल सोमी येया ताका पळया म्हणटाली ती तिच्या कोपेलाक आपणून कोणी जावन खंयच्या धर्माचो जावन ताका म्हणटाली कम एंड सी माय लॉर्ड मीट माय लीडर इज जीसस माय लॉर्ड इज जीसस माय एवरीथिंग इज जीसस आनी तो आसतना सगळें बरेंपण तो दिता कर तुजें समर्पण कितें सगळें दिवंक आसा जावंक बरो थोडे नंतरचे पिडा ते पिडा येता आसतना कश्ट भोगता आसतना कितें करचें म्हण कळीत जायना नेगेटीव जायनाका
पॉझिटिव्ह जा, नेगेटिव्ह जायनाका, सांगा नाका कित्याक तूं खंय आसाय, तुका कळीत ना गे, तुका दिसना गे म्हणा नाका. सम्या पळय सम्या म्हाका म्हण सांग आनी सम्याच्या वरत्या जिवनांत एकता आसा. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ कोणाकी पुरो जाल्यार तुमी बसयत. हें कंतार म्हणटा आसतना बोवाप पळयतार आयका. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ कोणी गावचे नाका, बऱ्या तर आयका. पुरो जाल्यार बसयत. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ म्हणून ह्या संवसारांत जीव दिल्लो येदो. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ जीव दिलो कोणूच ना ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ काळोखांत आसतना वाडदिसांतल्या वेळार सगळें होगडोन घेतल्या वेळार पातकान बुडोवन तुज्या सांगात नासतना पयस गेल्ल्या वेळार तुवें म्हाका सण सोडूनाय पिड्यांत आसतना म्हाका वेंग लाय म्हज्या सांगात रावलाय त्याच काळोखांत हांवें म्हाका भायर हाडलाय ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ
ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ जीव दिलो जेजू आमकां सगळ्यांक अपुरबायतारान आमचो मोग केलो जेजू असलो मोग कोणेंय केलो ना मागाच्या असल्या मोगान ताणें आमकां आज राखला आनी बसला हांगा हाडले आमकां एक लागी आज बरें म्हण दिवचें तो आशेता फकले एक 10 मिनिटां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भोव अपुरबायतारान आमकां सुमे सांगता समा आमी ताच्या मुखार हजर करचे कितेंच तुमच्या मोतीन आसचें नाका फकत समींग इज द प्रायोरिटी तोच म्हाजो तो जालो जाल्यार सगळें म्हाका मेळटलें तुजो कोणूच म्हाका गरज ना त्या देखून आज जायते जाण आमचे वाटो आमी आड गेल्या आमचे वाटो आमी शॉर्ट करूंक पळयल्यात शॉर्टकट इज नॉट द फुलफिलमेंट शॉर्टकट केले जाल्यार चुकोन आनी तडपडी कितें तें लांब वाटेन आसचें बरेंपण आमी ओगडोन घेतलें त्या देखून सोम्य सांगता आसतना आमी गटायेन जियोंक तो आमकां आदार दिता त्या वेळा आमचे सगळी पिडा गूण करच्याक तो आमकां आपोवणें दिता मोगाचे भाव भयणीनो जावंक बरो नंतरचे पिडा आमचे थंय आसत नंतर पिडेस आमच्या घरांनी आसत नंतर आमचे पिडेस थंय हॉस्पिटलेंत आसत गॅब्रियल रीटा आयडा रोजलिन मॅगदलन ग्लॅडसन ग्लॅविटा ह्या भुरग्यांनी आमच्या कडेन मागोवंक विनंती केल्या तशें आज सकाळीं येता आसतना थोड्या लोकांनी म्हणलें आसा म्हजे खातीर मागा डॉमिनिक विल्सन मारिया ब्रिजित फ्लोरिन फ्लाविया डेजमंड मार्कस शेल्टन ह्या भुरग्यांचे जायते कश्ट आसात जायते हेल्थ वायज फायनान्स वायज आर्थिक समस्या तांकां आसात ह्या भुरग्यांनी आमचे कडेन मागोवंक विनंती केल्या आमचे खातीर मागा मॉनिक ह्या भुरग्यांक जायते बडी देवा कडेन विनंती कर मागून आसा एक बरें काम मेळच्या खातीर त्याच प्रमाणे कामाच्या सोदनेर आसच्या जायत्या भुरग्यां पासत आमी आज मागया प्रत्येक तर आमी मागया आमच्या नेण्ट्या भुरग्यां पासत ल्हान भुरगीं जावंक बरो तीं शिकची भुरगीं जावंक बरो काम आनता आसची भुरगीं जावंक बरो सगळ्या भुरग्यांक आज समेश समज दवरया मोगाचें वेळ आमकां ताणें दिला ह्याच भुरग्यां खातीर मागोवंक ह्या भुरग्यांचें जिवन सुफळ जावच्याक आड वाटेन ताणीं वचना जावच्याक जायती जम्याची योजना म्हत्वाची योजना देवान तांचे खातीर विंचलें तें योजन संपूर्ण करता आसतना जेवसाची विदोळी तांकां नाडटा त्या देखून आज आमी पळयलें जाल्यार थोड्या इगर्जेनी आमी वचून पळयता आसतना ल्हान ल्हान 5व्या 6व्या 7व्या क्लासीचे भुरगे सगळे मिसांत उलयतात सगळे देवस्पणान तांचे थंय ना कित्याक आमच्या वडिलांनी तांकां तसली वर्ती आत्मीक चतुराय दिवना आत्मीक जाणवाय दिवना आत्मीक पवित्रपण आमचे थंय ना होगडोन घेतला आमी त्या देखून आमकां मार्केट एकत इगर्ज एकत कोपेल एकत रेतेर मंदिर एकत काजाराचो माटो एकच म्हजे भावन आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय त्या भुरग्यांक बरी बूद येवच्या खातीर आज मागया भुरग्यांचो दीस आज समेर म्हणलें तें उतरां ताच्याच उतरांनी तुमकां दिता समेर म्हणलें आसा ह्या नेण्ट्या भुरग्या बरी नितळ निर्मळ जाल्ल्या करीत तुवें देवाच्या राजांत रिगचे साध्य ना तुवें देवाचें राज आपणायचें तर ह्या भुरग्या बरी नितळ निर्मळ जायचंय नितळ निर्मळ भुरगीं जाल्लीं गदाळाय तशेंत उपराटी जायनात सांग बरं आमची भुरगीं थोडे बडी पकरी थोडे बडी इल्लें उलो चड उलयतात तें ओके पूण देवास्पण नासतना तांकां कितेंय वेगाबांडा बरी कितेंय वायल्ड आमी तांकां वाडोवंक सोडल्या जाल्यार कशें ती रानांत वाल वाडटा खंय खंय वता त्या वाली बरी आमी वाडोवंक सोडल्या जाल्यार आमी आमच्या जबाबदारेन चुकल्या युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या भावन भयणी इस्कॉलान हांव आसतना हर एका भुरग्याक त्या प्रमाणे
ताच्या त्याच्या स्थानान दोन त्या प्रमाणे ताका मुखार येवच्याक तशें ताका वाडयतलो आनी त्या वेळार एकच एक भुरगें उपराटनातलें एक शब्द सांगल्यार त्या शब्दा प्रमाणे ते भुरगे चलताले आज आमची कानूनां आमचे नियमां आमचे शिस्त पुरा वाटेर उडयल्या आमी त्या देखून आज थोडी आवय बापाय म्हणटात कंट्रोल ना मोबायलान खेळटात कितें करचें म्हणून कळीत ना त्या वेळार तांकां विचारलें आसा कोणाच्या घरा आसात ती म्हज्या घरा आसात कोणें दिल्लें मोबायल हांवें दिल्लें आनी पात्राबान तुका कंट्रोल करीचे हांगा दवर रिमोट कंट्रोल धर पात्रापडे रिमोट कंट्रोल केलें ना पात्रापडे रिमोट कंट्रोल अशें एकच मागण्याचें त्या मागण्यात हांव मागतालो पूण आमी त्या प्रमाणे वर्त्या तर आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दी जाय बरें आत्मीक जाणवाय दी जाय बरें आत्मीक तरां पवित्रपणान वाडय जाय आनी त्या वेळार आमची भुरगीं मोलादीक जातालीं आमच्या जिवनाक दिर्वे जातालीं आनी जें कितें त्या 93 वर्साच्या त्या प्रायस्तान वडिलांन म्हणलें उतरां सांग ताका वडिलांक मान देव आनी त्या प्रमाणे त्या वडिलांक वर्त्या मोगान लेखोंक त्या वडिलांक हेणें तेणें खाण बुडोवचें न्हय तांकां बऱ्या तरान ती सांबाळून दी आनी तें जावन आसा वर्तें देवाचें बेसांव म्हज्या भावना बीन आमच्या भुरग्यां खातीर आज प्रत्येक तरान तुमची भुरगीं आसात तरी तांची उडासकाण मागात जावंक पुरो तीं व्हड जाल्यात जावंक पुरो तीं आज काजर जाल्यात जावंक पुरो तीं अनंत जाग्यांनी पाश्चात्य देशांनी युरोपांत गल्फांत थंय हांगा म्हणल्या बरें कामांत गेल्यात इंडियांत आसात खंय आसात त्या भुरग्यां खातीर मागात तेंचें नांव काण मागात हो वेळ तुमकां मेळिल्लो आनी ह्या वेळांत तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना सक्रामेंत आसलो जेजू तेजे आशिर्वाद आमकां दितात खंडीत जावन तशें जाल्यार वर्ते आशिर्वाद त्या भुरग्यां वयर धाडटा ह्या वेळा मोगाच्यान तुमचो उजो हात मुखार हाडा कोणी बसून आसा जाल्यार सगळीं उबी रावात तुमचो उजो हात मुखार हाडा वयर धरात सुमेची सकत सक्रामेंताची सकत तुमच्या भुरग्यां थंय पसार जावच्याक मागा ह्या सक्रामेंताची सकत तुमच्या भुरग्यां थंय रोमो दी भुरग्यां थंय वचून दी ट्रान्सफरिंग द पावर म्हणटा आमी ताका ट्रान्सफरिंग द पावर ऑफ जीजस हांगासलो पावर त्या तांच्या जाग्यार ती आसतना जावंक पुरो ती इस्कॉलां आसात जावंक पुरो ती कॉलेजींत आसात जावंक पुरो ती कामांत आसात जावंक पुरो वावरांत आसात तांच्या घरांत आसात खंय आसात हे सगळे तुमच्या भुरग्यां थंय हो पावर ह्या वेळा वचून ट्रान्सफरिंग द पावर ट्रान्सफर दॅट पावर टू युअर चिल्ड्रन वचून तो आनी त्या भुरग्यां थंय सगळी उणेपण वायट तें त्याच सोम्याच्या वर्त्या सक्तेंत लासून वचून दी बरेपण तांचे थंय उपसून कोण सगळी वायटाच्या सालींत आसा वायटाच्या सवयेंत आसात नाका जाल्यार वायट कर्ण आसात ह्या वेळा त्या भुरग्यां खातीर मागा मागा तेजस फळ जायनाकात बरो वचो होगडोन घेनाकात बरोशान मागा ट्रान्सफर द एनर्जी सॅक्रमेंटल एनर्जी ह्या सॅक्रमेंटाचो जेजूचो पावर तांचे थंय वचून दी तांकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवं दी आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया पवित्र आत्म्याचें आमी एक गीत गावया आनी पवित्र आत्म्याची सकत त्या आमच्या भुरग्यां थंय मागया त्या भुरग्यांक खंय आसून दी हांगा आसा जाल्यार हांगा पयस जाल्यार पयस तुमच्या घरांनी आसा जाल्यार घरांनी सगळीं आमची भुरगीं ती कित्याक आमचे भुरगे बरी जाले जाल्यार आमची समाज बरी जाताली आमची पवित्र सभा बरी जाताली आमच्या घराणें बरें जातालें आमची बिरगत बरी जाली आमचो वाडो बरो जातालो आमचे भुरगे आज ती बरी जाली जाल्यार ती वर्त्या देवाच्या भिरांतेन देवाच्या वर्त्या मोगान देवाच्या मानान ती वाडली जाल्यार संपूर्ण तरान आमची पवित्र सभा अखंड बावडतान भरताली आनी बळवंत जाताली मागा पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळा ह्या भुरग्यां खातीर मागा हात आमी सकयल हाडया पवित्र आत्म्या आमच्या भुरग्यांक राख सांबाळ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತುझ्या वरच्या ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ आमच्या भुरग्यांचा इतलो चलो आत्मा देवानी देवान सम्या
पावना मागा तुमच्या भुरग्या बसत या पवित्र आत्मा दे जाऊ दे पवित्र आत्मा राहू दे राज करू दे आमच्या भुरग्यांक आपलं दे आकाशाला तुमका सर्व आपलं दे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आमची पीडा कोण कर आमचे कष्ट आमचे वळवळे आमचे सगळे दुःख आमचे जयाचे सगळी पीडा सगळी संपण काढून त्याच्या नावाला मी मागता हालेलुया हालेलुया सगळ्या मेंदी मेरपडी मगाच्या स्वामीचे आशीर्वाद घेऊन काही ते जाऊया स्वामी दिता ते आशीर्वाद सगळे आमच्या भुरग्यां खातीर मागया खंय सगळ्या जातांचे आशीर्वाद परिवर्तन जावं दी भो वापर पायताना देवाचे वाटो उक्ते जावं दी आणि स्वामींत तांकां आशीर्वादाने बरोवन दी इत्या बोडा सक्रामेंता सस्तानामा करूया पूर्वील्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या सल्बो motivia sesima keses ulasani sutisa potvi mahima sesna ekastalyan hasita Samasami navatau Amen. हे देवा विचे सक्रमेचा काल तुझ्या कष्टामाना जोगडा असतो आमकां सोडलाय चड आणि चड करून आयच्या आधी सांग जमल्या या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांची आणि तुझ्या कुटुंबाची मागणी तो ऐक आणि तांकां जाय जाल्यार बरेपण सदां आसती आणि सर आमच्या भुरग्यांक जाय जालें वर्ते आत्मेक आणि पवित्रपणाची देणी तूं तांचे थंय वत आणि पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सदांच ते वाडावळ बरातरात जावच्याक आणि तुझ्या पवित्र सभेन बळादेक आणि बळवान मापाचे संदेश जावच्याक आम्हा सर्वांके निर्मी हांवें मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. Sentosan ulasa Somya tuझे सोबो आयल्या बलिदान करत्या काळसा दुनिया तुका भेटयता संतोषान उल्हासा सोम्या तुझे सोबो आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता पवित्रांत आमकां नवें रचन केलां पवित्र सभेंत आमकां नवें मेसां दिलां तुज्या उपकारा गर्गा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकोंक येता जीवनांत तुज्या आमी
मोगेच्या भाव भयणीनो देवाकार दिव्यान देवाचो उपकार बाबड्या हो दीस ताणें आमकां पावो केला आनी आयच्या दिसा देवान वर्तेपण दाखयल्ल्या खातीर आभार मानून पवित्र रचनावे मिसाचें बलिदान एक कुटुंब जावन आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो साम लॉरेन्सच्या पूण शेतांत आमी आसा. ताच्या वर्त्या मजतीन जायतें बरेंपण आमकां मेळटलें म्हणल्यार वर्त्या भावार्थान आनी बरवशान आमी हांगा जमल्या. खंडीत जावन तें आमकां मेळटलें सिकेत ना. देवाचें राज आनी ताची खुशी आमी करता आसतना देवाच्या राजाचे सजनेर आमी आसतना देवाचें राज आमच्या थंय सदांच जा म्हण आमी मागता. आनी तें राज जायचे तर आमची काळजां मनां नितळ दवरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी चियेतना तो आमच्या संगताची येता आनी तें जावन आसा देवाचें राज. सर्गीच्या राजांत सहभागीदारपण घेवच्याक वांटेली जावच्याक आमची काळजां मनां नितळ करुया. समेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपतदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनाचे तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगैर सदांच सावकार मेरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंतीकात म्हण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा 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 देवा ओंसगी आणि शांती ताच्या येसा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वेचाराया सर्वोपकार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वगळता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकला स्रोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत तुम बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्याचा गाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर
तुया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोन भगवान लोरे दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षींचे कष्ट मरण सोसून मायमेवन सांग पावलो तुझ्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तेज्या पावलांनी चलो आमकां बळ दी हे आमी मागता आमच्या समेत तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सय पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना साम पावलून फिलोमेनाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या भावा, तुजो मोग मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाच्या परजेचीं काळजां संतोश भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासत तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक क्रिस्त तें म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनातिकन विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय, हांव पावल क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेजिम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशीं पाटी धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशीं दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतिल्लें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका मोन नातलें. थोडो काळ तो तुका सुकलो जावयेत, पूण तुजें सवें तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो. आनीक तो गुलाम न्हय, पूण गुलामा प्रास व्हड, म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायेचो सै, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्त तें भाव जाल्ल्यान कितल्या पुरबायेचो तो तुका जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावल म्हज्या हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हूण हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बाबा, तूंच म्हाका क्रिस्त थंय उपकाराक पडचो तसलो जाय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्त थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सासूक मोगदार जावन आसा, जाको
सासूक मोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी सर्विस por सदांस विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्याक न्यायनी जोड दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो सांखळ्यो तो तुटून उडयता सासूक मोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी सर्विस por कुरड्यांचे दोळे उगडता भागवल्यांक नीट उबी करता सर्विस por परगाव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक तोस सांबाळता सासूक मोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी सर्विस por नितीवंतांची आपुरबाय करता पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता सर्विस por सदांकाल राजवड चलयतलो येसियोना तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो सासूक मोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी सासूक मोगदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बागी Alleluia, 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 Alleluia. हांव दाखवाल तुमी ताचे फांटे म्हणटा सोमी जो कोण मुजे सोवे रावता आनी ताचे सोवे हांव रावता तो या तेश्ट फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवार्थ महिमा तुका सोम्या देवाचे राज केदळ येवचार आसा अशें म्हणून पारिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन अशें म्हणालो देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरें येना पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणी म्हणसोना कित्याक देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा उपरांत तो आपल्या सिसा लागीं म्हणालो
मनशाबताचो एक दीस पळोवंक तुमी अशें जाल्यार तसलो काळ येतालो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटाले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी ताच्या फाटल्यान धांवनाकात. जगलावणे मारतना जशें एक पंथांत आनी एक पंथा पर्यंत मळब तळटळटा तशें मनशाबूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटालो. पूण ताचे पयलें ताणें जायते सोसूंक आसा आनी ह्या संततेन ताका निरा करूंक आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता. समलोरेसच्या वर्त्या मोगांत हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे दिसा पयलें तुमी एक पेपरांत आयिल्लें जायरात टायप पळयलां जावंक पुरो. हें जायरात भोव चिंतना आटोवन घाल्लें जावन आसा. खोडयाळ टावन सुब्रमण्य म्हणसर कोणेक एका संशोधकान म्हणलें जायते निधी बुंयत आसा त्या देखून आमचे सरकारान रोड जायते कोंडून ती निधी सोदूंक सुरू केल्या म्हणलें एक व्हडलें जायरात पालाक तेणें घाल्लें. आनी जायतो लोक पळोवंक लागलो आनी ताणें चिंतलें कितें काय हें निधी ह्या जाग्यार आसा म्हणून सरकारान अशें कोंडलां काय म्हूण चिंती लागले. पूण पळयतना तें जायरात जावन आसलें आज आमचे रोड इतले पंडवे जाल्यात की तांचो पैण करूंक जायते कश्ट जाल्यात तेणें कोंडून घालां. त्या खातीर त्या सरकाराचे वर्ते दिश्ट त्या रोडार वेच्या खातीर असले एक जायरात पालाक आमकां पळोवंक मेळिल्लें जावन आसा. पूण निधी आसल्या खातीर न्हय, त्या रोडाचे परिस्थिती कितें म्हण दाखोवच्या खातीर हें घाल्लें जावन आसा. म्हज्या भावांनी म्हणून आज परिजेव त्याच प्रमाणे जेजू तांच्या जगात आसा, देवाचें राज तांच्या जगात आसतनाय ते देवाच्या राजा विशयी सोदना करूंक सुरू जालें. खंय तें देवाचें राज आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूक ताणें मानून घेवना. जेजू देवाचो पूत आनी तो रक्षक म्हण ताणें केन्ना वरें मानून घेवना. तेन्ना म्हजो देवाचें राज ताचे थंय आसा म्हणून ताणें तर कशें समजोन घेवचें. त्या खातीर जेजू आज म्हणटा तुमच्या मदगात तें आसा तें देवाचें राज. संपाल रोमाकारा बरयल्या पत्रांत आमकां असो सांगता देवाचें राज म्हळ्यार खावचें जेवचें पिवचें गमत मारचें खुशालायेन जिवचें न्हय. ताच्या बदलाक सता नितीच्या वाटेंत बोवा परबायतारा मोगांत आनी संतोशान आनी समाधानान जिवचें जावन आसा देवाचें राज. आनी तें देवाचें राज आमच्या मदें जिवच्या खातीर देवान आमकां नेमला म्हणटा तो. त्या देखून आज आयच्या पयल्या वचपान तुवें पळयलें जाल्यार फिलोमेनाक ताणें दिल्लीं तीं उतरां भोव अपुरबायेचीं कोणाचें काळीज कडवळचें बरें आसचीं. त्या देखून तो म्हणटा ओनेसिमसाक तुजे लागीं हांवें धाडलें जाल्यार खंडीत जावन तूं ताका स्विकार करच्या मनान ना तरी म्हजे खातीर तुवें स्विकार करी जाय. कित्याक तो बरो तुका सांगात दितालो, तुजे सांगात आसतालो. आनी ओनेसिमस केन्ना पावल बंदडेंत आसलो त्या वेळार ताका मेळोंक आयिल्लो आनी तें वर्तें म्हणून ताणें समजून घेतलें आनी त्या मनशाचें बरेंपण ताणें समजून घेतलें. देखून तो परत फिलोमेना लागीं ताका धाडटा आनी म्हणटा हो तुका गरजे पडचो म्हजे खातीर म्हणी तूं ताका स्विकार कर. आज सुमेचें राज आमच्या मदगात यथेश्ट मापान जाला म्हणल्यार कुणा आमकां खंय आसात. जायतीं जाणां आज आमी धांवता कितें कितें सोदून आमी धांवता. खंय अजाप आसात खंय असरी आसात तें पळोवन आमी धांवता. शिवाय आमचें काळीज आमची जिणी बदलूंक आमी पळयना. फातक नितळ जायनासतना हांवें बरें जाय म्हजें थंय अजापां जायचें म्हळ्यार बिलकुल साध्य ना. कित्याक फातकान जो मनीस आसा ताचे थंय कसलीं अजापां जावंक शकतालीं. कित्याक सोम्यान गेल्ल्या कडेन थोड्या जाणांक ताणें सांगलें जावन आसा तुजीं पातकां भोगसलीं उठ आनी तुजें बिछाने काडून वच. त्याच प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार ताणें बार्तिमेयाक सांगोना तुजी पातकां भोगसलीं म्हणोना. कित्याक बार्तिमे येदळूच सोम्याक पळोवच्या गत्रेकतालो ताच्या काळजांत बावडटान ताणें ताका स्विकार केलें. तेन्नाच तो नितळ निर्मळ जाल्लो. ताची फकत एक भायली दिश्ट मात्र ताका नातली. भितरल्या दिश्टींत त्या डिवायन आई म्हणटा दैवीक दोळो म्हणटा तातूंत ताणें सोम्याक येदळ स्विकार केलो. ताच्या काळजांत दवरलो. त्या देखून ताका ताणें तुजी पातकां भोगसलीं म्हणून
तुका कितें हांवें करूंक जाय म्हण विचार लागलो. त्याच प्रमाणे जाक्केवान त्या रुमडीच्या रुखार वचोन त्या बसल्या तेन्ना सोम्यान ताका सांगना तुजी पातकां बगसली आनी तूं सकलात येव म्हूण सांगना. ताच्या बदलाक तो म्हणा लागलो सकलात येवं जाक्केवा. जाक्केवा ते एक उर्बा आसली सोम्याक हांवें पळय जाय आनी तेच उर्बेंत तो आपलें सगळें काळीज नितळ करूंक शकलो सोम्या जेजूच्या वर्त्या उतरांनी. तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो हा देवाचें राज आमच्या थंय खंयच्या मापान जिवन आसा. आमी हेणें तेणें दावल्लें क्षण तें आमकां मेळना. त्या देखून पळय हांगा पळय देवाचें राज जालां. हांगा पळय अजापां जातात. हांगा पळय जायते मनीस पडटात. हांगा पळय ते धांवतात. मगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते जाणां आज आमी येत्त कश्टाचे जाल्या. त्या देखून आमच्या जिवान आमी सदृढ बावार्थांत जियोंक सुकल्या. अखंड बावार्थ आमच्या मालगाड्यांचो आज आमच्या थंय आसा गे. आमची मालगाडी पळयली जाल्यार हांवें कोणाक पळोवना तशें खंय खंय धांवचें. आज म्हाका तें अजाप जाता. आज म्हाका गूण जाता. पयलीं तुजी जिणी बदली कर. पयलीं तुजी पातकां रड. नितळ निर्मळ जा. प्राचिताच्या सगळ्याद्वारे देवाचें राज तुजे थंय आसच्याक पवित्र जा. तूं पवित्र जाताना तो सोमी जेजू तुज्या काळजांत जियेतलो. शिवाय तुज्या मेळेपणांत ताणें जियोंक साध्यच ना. आनी अशें आसता देवाचें राज आमच्या थंय आमी आसा करी जाय तर भोव आपुरबायची भुरगीं आमी जावंक जाय. आपुरबायची सोबाय बायल्यांनी भितरल्या आमच्या काळजाची आमची काळजां पवित्रपणांत भरली तर आमच्या काळजांत आत्मीक सगत आसा तर आमच्या काळजांत अशें काळबण आमी खाण संपन तरान खाण उडयली तर आनी आमचें जिवीत उंचल्या मट्टाचें आमी करून घेतलां तर तेन्ना देवाची पदवी आनी महिमा आमच्या मारिपात परगट जाताली. त्या खातीर तर सुम्यान म्हणलें वता देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या ह्या मनशा थंय पिडा उदेल्या. देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर हो मनीस असो जावन जल्माला. आनी केन्ना तो गूण जाता केदळ तो बरो जाता. देवाचें राज ताचे थंय जियेता आनी तेन्ना देवाची पदवी आनी महिमा परगट जाताली. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव आनी तुमी हांगा जमल्या. देवाचें राज आमच्या भितर. देवाचें राज कोण सोमींत जावन आसा. देवाचें राज सोमींत जावन आसा. तेजें राज ह्या संवसारांत परगट केल्लो. देवाचें राज ह्या सर्गेचें राज म्हळ्यार सोमी. सोम्याक आमच्या काळजान घेता आसतना तें राज आमच्या थंय जियेता आनी त्या वेळार आमची जिणी भोव मोगाची जाता. तेन्ना म्हळ्यार उंचल्या मट्टाचे जिणी ह्या 100% जियोवचें म्हळ्यार तें. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें उतर आमी बऱ्या तरेन जिखून धरीत जाय. हांव आयलां जिवीत दिवचा यथेश्ट मापान जिवीत दिवच्याक. आनी परत जुवांच्या वंजलांत तो म्हणटा म्हजे म्हणे तुमी कांयच करूंक शकचे नात. सर्गीचें राज म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताचें ते वर्त्या परबायचें जिवीत आमच्या जिवनांत शांती समाधान माया मोग आमी आसा केलो जाल्यार तें सर्गीचें राज आमकां मेळटलें. त्या देखून तें सोदून येणें तेणें दावत जाय म्हणना. त्या खातीर सोमी आमकां जागवण दिता. तस जाल्यार मेतेर जायनाका. देवाची खुशी कर आनी सदां देवाचें राज आनी त्या प्रमाणे हेर सगळें तो आमकां दितालो आनी तें घेवच्याक आमी आयते जावया. आमेन. बापा दिता तुका बदलून तेणे दितूं ग्रास प्यासो जिवीत लाबोय म्हाका. हाडून तुका ओपून दिता जिवीत तुजी अत्रेकान लायता. वावरा सुफळ कर म्हूण म्हाका म्हाकाच तुजी हाती ओपून दिता. बदलून तेणे दितूं ग्रास प्यासो जिवीत लाबोय म्हाका. उंडोगवासो वायन गाकासो बापा दिता तुका बदलून तेणे
म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत जाता त्या बापा मानतात असलें सामणो मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या लेकऱ्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रेतेच्या बापा तुझ्या पोतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भगवान लोरेस आपणे दोंबलेल्या गोवाच्या कणापर्यंत आपल्या जिवाच्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त सक्सच्या मरणारी महिमेवान जालो आणि पवित्र सभे सुभाम पीक दिवंक पावलो. आजमानान आमी संवसाराचे सोडून पासून आमचे जिवितांत तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजावो बारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उपारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सताय आमी तुका दिन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पोतोरे मनशाकळ तुवें रचलें ताचे चोरी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखणता तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी. तुज्या पवित्रत्म्या धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचोण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagot pergetuya
Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्या येतलो. बापाचे क्षमण असणे पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप, जेराल्ड आयझॅक आमचो गवळी बाप, सगळे याजक वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर संदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, सान लॉरेस आनी सर्व खाली तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगातां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाचे आनी आपुरबायेचे प्रार्थना सुम्यान आमकां शिकयलां. सर्गीचे राज सदांच आमचे थंय जियोवच्याक प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गेच्या बाग आनी आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान रगतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकातांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोबे आसो. मायमोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती आमकां शांती. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हो स्वामी जेजू आमच्या सांगता सदांची येवचो. सर्गीचे रास म्हळ्यार वस्तू आमच्या जिवनांत पवित्रतेन सदांच आसचो
अच्छा जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी सुम्या तुमचे भितरूनची म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया स्वागत तुका करता दनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुझे दिल्याक म्हाका तुवे केल्या जिविताच्या उतरार मोठमोठी भूस वाढल्या स्वादिक मोगाचो एक मोठमोठे थंय तुवे केल्या Seria Durbolya kalsan boşa Bidaras tu vekelya Amor jivita chamudra Motmochi buswadaya Swadik mogasu प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाप्पा आम्ही घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावर बघ्या लोरेसच्या काळजाबरे आमची काळजां
आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगळ आनी तांच्या गरजां पाव आमच्या हात पांय सुळसुळीत कर. गरिबांच्या आनी अनेक भक्तल्यांच्या कराको आमकां जागृत कर आनी हाका पासत कश्ट मरण लेगून सुद्दां आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर्प द्वेदा देई बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक सुरवेर 2 तास आराधन सोलोन व्हरून मिसाचेर अपुर्बायचो शर्माव दिवन नोवेन करच्या मानदीक बापू रिचर्ड क्वाड्रस ताचो उपकार बावडटा. सांत अन्ना फ्रायरी विजय हांगासर रेडतरी पंगडाचो इन्चार्ज पाद्रे पियोच्या मागण्याचो इन्चार्ज जावन आसून वर्ती सेवा आमच्या अविभाजीत दियेसेजीक तो दिता. ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भेटवणी केल्ल्या आमचोच हरएका ब्रेस्तरां आमकां कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आनी तशेंच तेल माकूंक आदार दिवच्या मानादीक बाप प्रवीत आमच्या सुवारड्याच्या पालोटायन पाद्राप ताचोय उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज कुमसारा खातीर सेवा दिवंक आयल्या प्रत्येक तरान फादर पाऊल कोटेन्नो पालोटायन पाद्राप केरा फिरगजीचो इन्चार्ज थंयसर आतां इगर्ज बांदतात. पाद्रापाचें घर बांदतात. ते बऱ्यान जावंक आनी अपुर्बायची सेवा ते दिते आसात. थंयसर तांकां दुडवाची कुमक आसा गरज आसा ते सगळें देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमकां प्रत्येक तरान हांगासर तेग आल्तर भुरगे आसात. तेग चेडके भुरगे तेगी बाबाव गोंयचे ते तांकां हांगासर मीस रजर करून ताणें विचारलें. अवकाश ताणें घेतला. तांचो उपकार बावडटा. तांच्या मदल्याक एकल्याकपुणी देव आपण दिवन पाद्राप जावन हांगासर येवन मीस पेटोवंक की देव फावो करून दी म्हूण मागता. आज भुरग्यांचो दीस. भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमची भुरगींत आमची आस्त. भुरग्यां खातीर आस्त न्हय भुरगीं आमची आस्त. देखून ह्या सर्व भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या नातरांक देव आदार दिवं. नेण्ट्या भुरग्यांक की वाडावळीच्या भुरग्यांक की देव आदार दिवं. गुणा शेगुणांनी वाडोवंक क्रिस्ती माऊल्या प्रमाणे क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागोवंक आवय बापायंक तांणी जतन घेवंक आनी ह्या भुरग्यांच्या वाडावळीक सर तराची देवबिरान देव मोग देवाची काकूट लाभो म्हणून सर भुरग्यांक आमी बरें मागता. तेच लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. भक्ती खातीर वांच्या पासत सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. सालोर समरिफात ह्या पवित्र तळार पिरजेन जावं मुर्दोम जावं जेवणाचे बंतिके जावन प्रायोजक जावन आदार दिल्ल्या हर एकल्यांक तूं आशिर्वाद दे. तांची आत्रेक आनी आशा सुफळ कर. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या चर तरचो काळोख निवराव. ह्या वाती मरिफात कुटुंबान समाधान शांती संतोष लाभो आनी सान लोरेन्साचो उजवाड तांच्या घरांनी प्रसार जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयच्या जेवणाचे प्रायोजक विन्सेंट रोसलिन फुर्टाडो शिरवां. विन्सेंट रोसलिन फुर्टाडो शिरवां. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉयल फेर्नांडीस परप्पाडी. जॉयल फेर्नांडीस परप्पाडी. मिस्टर गॅस्पर सेरावो एंड फॅमिली मुंबई. गॅस्पर सेरावो एंड फॅमिली मुंबई. विवियन जॉस्फिल कार्डोजा मूडबिद्रे. विवियन जॉस्फिल कार्डोजा मूडबिद्रे. अनिता जॉन रॉड्रिगस एंड फॅमिली बेंगलोर. अनिता जॉन रॉड्रिगस एंड फॅमिली बेंगलोर. प्रिशा ब्रायन कॅस्टेलिनो मुंबई. प्रिशा ब्रायन कॅस्टेलिनो मुंबई. जोसेफ एलिझाबेथ एंड फॅमिली मुंबई. जोसेफ एलिझाबेथ एंड फॅमिली मुंबई. बेनेडिक्टा मार्टिस कोल्हापूर. बेनेडिक्टा मार्टिस कोल्हापूर. आयच्या वर्णाचे प्रायोजक नवीन सरिता एंड बेबी एंजल कोळालगिरी. नवीन सरिता एंड बेबी एंजल कोळालगिरी.
आयचे मुर्दोमो बोनावेंचर सिंथिया पिरेरा एंड फॅमिली मियार. बोनावेंचर सिंथिया पिरेरा एंड फॅमिली मियार. कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी वाती वरयत. जापासो काळजा आमची नेटय देव मोगान पेटय पातका सागली तुटय सर्गी वाट दाखय क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव भक्तीन वागय सर्गी वन पावय चालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो Sant Loresac novenace magne, येजय तेवन मार्तिरा San Loresa, तरण्या प्रायरिस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या. आयकमचे कालते मागणे वरत्या पत्यान आमी तुजे सरसे आयल्या. जीव बावर तिर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी जनावरांक आसल्यांक आमच्या चंद्रपा प्रमाणे आमी पाव शेंकर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर. तुज्या बळदीक म्हजो तेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सबर जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत जर्मनींत बरें काम मेळिल्ल्याक, परिक्षेंत पास जाल्ल्याक, न्यूझिलंडाक बऱ्यान पावुल्ल्याक, हात दुगूण जाल्ल्या खातीर, विज्ञान वरांतले राखून मेळिल्ल्या खातीर, दोगां जाणांक दुबयंत लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर, दोगांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर, भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर, मेडिकल टेस्ट पास जाल्ल्या खातीर, दोगांक काम मेळिल्ल्या खातीर, गाडी कान घेवंक फावो जाल्ल्या खातीर, बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्या खातीर, कुवेटांत बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर, दोगांक पयशे फाटीं मेळिल्ल्या खातीर, त्यागांच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, दोगांक बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर, बँगलोरान नवें घर फावो जाल्ल्या खातीर, डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर, दोगांक परगांवांत काम मेळिल्ल्या खातीर, क्लिवाचो रिपोर्ट बऱ्या तरान मेळिल्ल्या आपुर्ब मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप, सांत लोरेसाक जावं मान आनी महिमा. गीत गाऊन स्तुती करया जेसूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन अर्सेया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन अर्सेया करून ताची स्तुती. San Lorenzo Marifat मागलो उपकार मेळच्या पासत माग्या. 89 कुटुंबांक समाधान मेळोंक, 154 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 38 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक, 28 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोंक, 62 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक, 34 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक, 11 भुरग्यांक हार्ट ट्राक पयस करूंक, 8 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, 68 जाणांक बरें काम मेळोंक, 12 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक, 19 जाणांक विजा मेळोंक, 22 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक,
21 जाणांक परगांवान बरें काम मेळोंक, 12 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावं, 10 जाणांक बरो फुडार मेळोंक, 8 जोड्यांचे काजारी जिवेत बरें जावं, 9 जाणांक वायट चिन्नांतावन सुटका मेळोंक, 12 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोंक, 10 जाणांक आमाल पियेवण्यातावन सुटका मेळोंक, 8 जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावं, 21 जाणांक घर जागेचे समस्ये पर्याय जावं, 9 जाणांक घर जागो बऱ्या मनाक विकून वचोंक, 9 जाणांचे रीण फारीक जावंक, सांत लॉरेन्साच्या मजतीन 12 जाणांचो घर जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक, 4 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, चोरी जाल्ले भांगर फाटीं मेळोंक, एका मुसलमान भयणीचे घरांतावन चोरी जाल्ले पयशे पर्स भांगर फाटीं मेळोंक, 13 जाणांक आर्थीक समस्येतावन परिमान मेळोंक, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोंक, एकल्याक पांयांक बोळ मेळचे खातीर, 4 जाणांक इन्वेस्टन केल्ले पयशे फाटीं मेळचे खातीर, दोगांनी हातीन घेतिल्लें काम बऱ्यान जावन ते खातीर, मालयका सोसायटीन गेल्ले मस्तू जाणांचे पयशे फाटीं मेळोंक आसात ते मेळचे खातीर, 6 जाणांक कामान भद्रती मेळोंक, 11 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावंक, 6 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोंक, 10 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 12 जाणांची गांठीची दूख, 11 जाणांची एलर्जी, 5 जाणांची हात पांयांची पिडा गूण जावंक, सांत लॉरेन्साच्या मजतीन तेगांची हार्टाची पिडा, तेगांची गॅस्ट्रीक पिडा, एकल्याची MRI हार्टाचे बऱ्यान जावंक बरो रिपोर्ट मेळोंक, 4 जाणांची किडनी पिडा, किडनी फर्स्ट ग्रेड पिडा, लिव्हराची पिडा, 10 जाणांची कॅन्सर पिडा, 6 जाणांची शिरांची पिडा, 4 जाणांचे मायग्रेन, 8 जाणांचे पोटदुख, दोगांची मुलाव्याधी पिडा गूण जावंक, 6 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागतात, 4 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्या अंतरान जावचे खातीर मागतात, दोगांच्या पांयांतले किळे नापय जावचे खातीर, 5 जाणांची केस जडचे रावचे खातीर, 4 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याचे हार्नीचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर, 8 जाणांची पाठ दूख गूण जावचे खातीर मागतात, एका भावाची लुकेमिया पिडा गूण जावंक, दोगां मुस्लीम भयण्यांक मागलो उपकार मेळोवंक, अनुष्य म्हणल्यार चलयेची चर पिडा गूण जावंक, आंग दूख अस्कतकाय गूण जावंक, घरांतल्यो किडी आनी येवच्यो मुयो नापयस जावंक, नेदरलँडांत बरें घर मेळचे खातीर मागतात. विशेष ते सांग पासत एका भुरग्याचे ऑटिझम समस्ये पर्याय जावंक, ल्युकेमिया पिडेचे ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक, दोगां भुरग्यांचे ADHD समस्ये पर्याय जावंक, गर्भकोशांतलो गेड्डे नापयस जावंक, भुरग्यांचे देणे दोगांक लागूंक, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जावंक, दोगां भुरग्यांची फूड एलर्जी गूण जावंक, क्लीव म्हणल्यार भुरग्याचो रिपोर्ट बरो मेळोंक, एका स्त्रियेची सदांची मागण्याची उमेद सोडोंक, एका स्त्रियेक वायट सवयेतावन सुटका मेळोंक, मणिपाल आस्पत्रेंत 6 म्हयन्याचो भुरगो विशेष पिडेन कश्ट आसा ताका आतां बरी भलायकी मेळोंक, एका म्हयन्याच्या भुरग्याक रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक आनी सर्व ते सांग पासत इराद्या पासत हांगासर मागतात. ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಜಾಗಡ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತೊಂದ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಬೇನೆನ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾನಾ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಜಾಗಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭತ್ತದ ನಾದ ಎಂಕುಲ್ ನಟೊಂದುಲ ಉಳ್ಳನ ಆ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರ ಕೇಳುಗ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಕೊರಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆ. ದೇವರ ಈ ಜಾಗ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ಪುದರಡು ಆವಡು ಪಡೆದು ನಟ್ಟುನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪೂರ ಯೋಜನೆನ ದೇವರನ ಕರ್ತನ ದಯಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣೆಟ್ ಪೂರ ಹಂತಗ ತಲುಪಡು ಪಡೆದು ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. कुटुंब समाधान नसताना मोण आमची कुसकाताना सोमिया मागोशीक सर्व म्हाका सांगताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोशीक विघ्नांवारा येताना कष्टान आसा पडताना सोमिया मागोशीक
सुमिया मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धन्या म्हाका तूं मागोंक शिकय 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 शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बगे मरण मरून सर्गा तुझे संगता ससना देवा वळसूचे भाग आमकां समेत सांग फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां San Loris martiram apaso tu vinatika क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोसवच्या Prartuya सर पदवेदार देवा भगवंत लॉरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाचे केंडा आमी पालभाशें कर म्हणून लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर आमची कुडीची मोतीची आत्म्याचे गायी पिडा जेजूक समर्पण देव्या दैवीक वैज सान लॉरेसाच्या मागण्यान आम्हा समेस्तांचे कोणा पासून आमी मागता कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा समेस्तांची पिडा गुण जावचे खातीर आतां आमी विशेष तरान मागया. सोम्याचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयनाक आमचे मागणे आनी म्हजी बोग तुजे सरशेन पावोवंक दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद आणि ससाण देवा तुझे गुण करचे सकत पिढे कोडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय. तुझ्या विश्वाची साखरांचे तू दाळ दिश्ट घाल वादका शिक्षा जाणारे वडलेल्या सर बांध पासरने ताका सोडय मोतीचे आणि कुडीचे सह दोग तांचे तान पयस कर तुझ्या गणित कागोजच्या पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सांभलो तुझ्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. बजलिकान तुझ्या दैवी सावध संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे तातूंच काय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुझ्या साखरा जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंतां जावन जिवोवचे आनी तुका महिमा दिवच्या भक्तांक पावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाडो रावो तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिसते. आमेन. आणि सर पदवेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद वतो. आमेन. वसुने आत क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार क्रिस्ताची कृपा आमकां मेळच्या खातीर तुमची पातकां आसा जाल्यार ह्या जाका कापोया तो तेल माको पातकां बोगसतना कुडीची भलायकी मेळटा. सर आमची पातकां बोगसूच्या ह्या पवित्र उदकान आमकां सोडवणेची कृपा मेळोवंक खंयची पातकां बोगसूंकची कृपा लाभोवंक पवित्र तेलान माकल्या मरिफात बावडतान आमचे ते असली सर्तरची पिडा गुण जावं पवित्र आत्म्याचे देणे मेळच्या खातीर आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदका स्विकार करया. त्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आमची पिडा शिडा गुण जावं बावरतान स्पिरितान आमी बरोवंक पातकांचे बोगसणे मेळोवंक देवाची काकुळट मेळच्याक आतां आमी मागया. पांचसंको 104
ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ. ಬಡತನ ಪರಸಿ, ಸೇತನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ. ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ, ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವತಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ
ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Encore mourir, आशीर्वादे वामका जेसूच्या पवित्रसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा सत्विनादी कर भगवंत कुर्चचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांचे पापाचे आणि भूताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.